हांगासर आयल्यात एक दीस इल्लें जेजू समय कोर्सोंक देवाचें उतर आयकोंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत करता. तुमचें काम कुशीक दवरून तुमी आयल्यात. हो वेळ जेजूक दिवंक आमचें मागणें जावन आसा. जेजू तुमकां शांती दिवन दी, तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सणांक समाधान दिवन दी, तुमकां बरी भलायकी दिवन दी. हेंत जावन आसा आमचें मागणें तुमच्या खातीर आनी तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत करता. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर पियुश डिसोजा शिवमोगांतून आयल्यात. परतून तांकां पाटी वचोंक आसा. शिवमोगा संजेरेक रितर आसा म्हूण सांगलें. व्हडा मोगान आमच्या हांगासर ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत करता. Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumia Jesu. Örgán tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Dinvastan tuka sumia Jesu. Dinvastan tuka sumia Jesu. Man tuka sumia Jesu. Man tuka sumia Jesu. Gaurav tuka sumia Jesu. Gaurav tuka sumia Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमच्या कंताराच्या बुकांत ये 39 जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसाराक सदां सर्वदा ह्या गिता मारिफात आयचे रितीर आमी आराम करया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारात सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारात सदां सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि गौरव, मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. आणि ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. जेजू काकुळदार आमकां मोक्षिता, दैरान आनी कृपा तो आमकां वदक सिता. पातकांच्या कोंडान बुडून आसल्या वेळार आत्मेक म्हज्या दोन तो नितळ करता. जेजू काकुळदार. जेजू काकुळदार आमकां मोक्षिता, दैराणी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां मोक्षिता, दैराणी कृपा तो दक्षिता. पातकाच्या कोणाक बुडून आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या दोन नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडाक बुडून आसलेल्या आत्म्या म्हज्या दोन नितळ तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. म्हज्या जिवितांत मेटां दंदळल्या वेळार तो भद्र कडपा वयर ती म्हजी मेटां घट करता. नवें जिवीत देणे जावन म्हाका तो फावो करता. म्हज्या मागणेचो ताळो ताका आयकता. तो म्हजें मागणें आयकता. म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटां. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदां ताका आमच्या राया. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
थोडंसं वेळ आमच्या दोळ्या आमी दांकया. आज दनपरां म्हणसर आमी सुम्याच्या पांयां तळा बसून ताचीं उतरां आमी आयकूंक आनी नियाळोंक आमी आयल्या. हो वेळ जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत उलोवचो वेळ. तो आमचे लागीं आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमचे लागीं आज उलोवंक आशेता. आमचें एकच मागणें जावं दी, उलय सोम्या उलय. आयकून आसा साकर आनी साकर तुजी. आमी येता आसतना साबार कश्ट साबार सवालां थोडे फावटी आमचो भावार्थ दंदळ्ळोय आसा. कित्याक मागणें करीजे म्हणलें सवाल मोतीक आयिल्लें आसा सोम्या. निराश जाल्ले घडी चड जावन आसले वेळार, बरवसो संडल्ले वेळार म्हजो मोग करतलें कोणूच नात, म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना, काजारी जिवितांत सोड दोड ना म्हणलें सवालां आयिल्ल्या वेळार, साबार असाध्य म्हणलें दोळ्या मुखार आसलेल्या वेळार आमी हें सर्व घेवन तुज्या मुखार आमी आयल्या. जेजू ह्या सर्व तें तुका आमी अर्गां दिता. कित्याक म्हळ्यार आज म्हणसर जियोवचें कृपा तुवें म्हाका फावो केलें. हर एक दीस हांवें मागणें करतना म्हजे लागीं तूं उलयलें, म्हजें मागणें तूं आयकलें. पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना थंयसर त्या उतरां मरिफात म्हजे लागीं तूं उलयलें. मिसाच्या बलिदानाक हांवें आयिल्ल्या वेळार उंड्या रुपार तूं म्हज्या आत्म्यांक म्हज्या काळजांत तूं वस्ती करूंक आयलाय. आनी तूं इम्मानुएल आमच्या सांगाता आमच्या मदें सदांच आसय आनी आसतय म्हणलें सत आमकां तुवें कळीत केलें. थंय देखून तुका अर्गां सोम्या. थँक्यू जिजस. आमचे दोनी हात आमी सकास वयर उबारया. मुगाच्यान आज तुमी हांगासर येता आसतना जें कितें हाडलां खंत बेजारे उणें बोण जावंक पुरो, साबार तेसावां तुमी मोतीन दवरल्या जावंक पुरो, साबार गरजो तुमचो आसा जावंक पुरो, दूख आसा जावंक पुरो, मौनपणी दोनी हात वयर उबारून जेजू कडेन हर एक आमी सांगया. आज वेता आसतना आमी निराश जावन फाटीं वेचे नाका. जेजूक मेळूंक आयिल्ली हर एकलें समाधान मेळ्ळी, शांती मेळ्ळी. एकलो तरणाटो आयिल्लो निराश जावन गेलो म्हणटा. तो निराश जावन गेलो कित्याक म्हळ्यार जेजूक ताणें संपूर्ण दिवंक नासलें. आमी आज हर एक समर्पण दिवया. जेजू कडेन उलोवंक एक प्रयत्न करया. जेजू पदवेदार आमकां हर एकलें राखता. ताजो अधिकार केवल सर्गार मात्र न्ही, संवसारार आनी आतां मात्र न्ही, सदां सर्वता. ताका स्तुती केली आमी. त्या जेजूक हर एक आमी समर्पण दिवया. जेजू पदवेदार ताळयो पेटोवन गावया. असो अधिकार सर्गा संसारा सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदां सर्वथा. योगा सोता सूर्योला सोता तारलारनी ताची महिमा. योगा सोता सूर्योला सोता तारलारनी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia,
ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सिद्धांतक आचरया आम्ही ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सिद्धांतक आचरया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा हर एक दीस म्हणले बरी तो आमकां वदक सिता. कश्टांत उणेपणान धैर्य सांडल्या वेळार ताजी कृपा आमकां लाभल्यार पुरो हर एकी तो सुस्तलयता. जेजू काकुळदार जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो वदक सिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो वदक सिता. पदकाच्या कोंडान बुडोवन आसलेल्या अज्ञा मोजादो नितळ तो करता. पदकाच्या कोंडा बुडून आसलेल्या अज्ञान मोजादो नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. आणि ज्ञानानी माज्ञान आणि गौरव देवया सदा ताका आचरया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संसारात सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारानी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारारानी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव देवया सदा ताका आचरया. आणि ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमचरया. म्हज्या जिवितान दंदलची मेटां भद्र खडपावेर जेजू तुमसुरा वयताय. आज तुजेर पातयेणी दवर तुजेरच भरवसो दवर. तूं आमकां मागलें दिताय म्हणलें पातयेणी दवर आमी आयलो. आमची हर एकलेंशी मागणी आयक कृपान बर म्हणून आमी मागया. म्हज्या जिवितांत मेटां दंदळल्या वेळार सोमिया सांगता राव. म्हज्या जिवितांत दंडळची मेठा भद्र करपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंदलची मेटा भद्र करपावय तो रावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. आणि ज्ञानानी मागण्या मानानी गौरव देवया सदा ताका आचरया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारानी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारानी
महिमा हालेलुया 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 ज्ञान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देव या सदा दाता आमच्या रया आणि ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देव या सदा दाता आमच्या रया आम्ही ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देव्या सदा दाता आमच्या रया आणि ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव देव सदा आमच्या रया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमकां जेजूचीं उतरां समजून घेवंक कृपा दिवच्या पवित्र आत्म्या. आमचे लागीं उलोवच्या पवित्र आत्म्या. जेजूचीं उतरां समजून घेवंक आमकां कृपा दिवच्या पवित्र आत्म्या. आमचे मदें तुका आमी स्वागत करता. स्वागत तुका पवित्र आत्म्या. आमचे मदें देवून ये. तुजी कृपा आमकां लाभय. आमी उणेपणांत आसलेल्या वेळार मगणें करून कस जाल्ल्या वेळार खंत बेजारान बुडुल्ल्या वेळार देवातून पयस वेचे वेळ आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजूचो मोग अनुभव करूंक परत परत जेजून आमचे लागीं उलयलीं उतरां मोतीक हाडन आमकां धैर्यान भर पवित्र आत्म्या. तुका आमी आमचे मदें स्वागत करता. स्वागत तुका पवित्र आत्म्या आमच्या मदें. तुका आमच्या मदें बोर आमकां तुज्या कृपेन आनी आसक्तीन देणयान आमकां बोर चलय तूं आमकां हर एक दीस. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोय. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. पेज 142. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. तूं जिवीत दिवचें उदार सस्तावाची तूं जिवीत दिवचें उदार तूं जिवीत दिवचें उदार सस्तावाची सुंदर आणि बुदेरा सगळे तूं तूं जिवीत दिवचें उदार सस्तावाची सुंदर आणि बुदेरा सगळे तूं स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान स्वागत तुका करता. आमच्या काळजान
नितळ तुमकर आमकां पवित्रत्म्या नितळ तर तूं बापाक बगोंक सस्नांक बापा गोगुंक स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजांत स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजांत आमी स्वागत करता तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां पवित्रत्म्या नितळ कर तूं बापाचो मोग अनुभव करूंक शिकय आमकां बापा गोगुंक तूं जिवी दिवचें उदक पवित्रत्म्या जिवीत दिवचें सासनाक वळची जर तूं सस्तावाची पवित्रत्म्या तूं आमचो बुजोवणदार आनी बूध देणार बुजोवणदार आनी बोदेना सगळो तूं चलय पवित्रत्म्या सगळें तूं चल तूं जिवीत दिवचें सस्तावाची बुजवणदार आनी बूध दिनार तूं बुजोवणदार आनी बोदेना सगळें तूं चल हालेलुया 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 Praise the Lord. अर्गांत तुका सुमिया होगलाप तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया Praise the Lord. देवु कोण देवरू यारू म्हणल्यार सवालाक आज आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया देव कोण आमकां आमचो देव कोण तो देव आमकां कितें करूंक शकता आनी आमी कित्याक ताजे पाटलावदार जाल्या आमी कित्याक ताच्या पासून वेळ दिवंक तयार आसा कित्याक आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणल्यार सवालाक आज थोडोसो वेळ नियाळ करूंक एक प्रयत्न करया निर्गमन पुस्तकांत बायबलांत दुसरो बूक निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 34 वर्सेस 6 and 7 निर्गमन पुस्तकांत 3 आणि 4 अध्याय 6 आणि 7वी वळ वाचून गेल्यार देव कोण म्हण आमकां कळी जाता थंयसर कितें बरयलां देव जावन आसा दयाळ खाकुळदार रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासेन भरलोलो तो 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा सुखी आनी अपराधां भोगतांनी पातकां तो बक्षिता सुखी अपराधां आनी पातकां तो बक्षिता देव कोण म्हळ्यार सवालाक एक जबाब निर्गमन पुस्तकांत आमकां मेळटा 3 आणि 4 अध्यायांत 6 आणि 7वी वळ कोणा कडेन बायबल आसल्यार एक पटी सांगता वाचया निर्गमन पुस्तक 34 वर्सेस 6 and 7 देव दयाळ देव काकुळदार देव रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासीन भरलोलो 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा सुखी अपराध आनी पातकां तो बक्षिता तर आमचो देव कोण म्हळ्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतरच आमकां देव कोण म्हणली वळख आमकां दिता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो
आमी आराधन करसो, आमी हर एक दीस येवन मागणे करसो देव कोण कोण देव जावन आसा दयाळ. पातकांत पडुल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडून उबे केल्ल्या वेळार जेजू मुखार 2 सवालां आसलीं. पयलें सवाल जावन आसलें, तांणी विचारलें, ही स्त्री वेविचार करतनांत शिरकून पडली, तिका मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिका फातरायचे, शिक्षा लायचे, आनी तूं कितें म्हणटाय? जेजू मुखार 2 सवालां. खंय म्हणी जेजून मोइजेन दिल्ल्या नियमशास्त्रा प्रकार ताका तुमी फातरायचे म्हूण सांगल्यार निर्गमन पुस्तकान 34:6 देव दयाळ म्हूण सांगलीं तीं उतरां सत जायना आसलीं. त्या देखून ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार जेजून खंय म्हणी ताका बोक्षिया म्हूण सांगलें जाल्यार पातकां चडटा आसलीं, उणेपण चडटा आसलें संवसारांत, आनी कशें सगळ्यांक बोगसून गेल्यार शिक्षा केदार लावची म्हणलें सवाल येता आसलें. जेजू थंय आसलेल्या हर एकल्यांक पळोवन एक उतार सांगता, तुमचे मदें कोणें पाताक येदोळ पर्यंत आदारूंकूच ना, कोणें पाताक करूंकूच ना, तो पयलो फातर उडोवन दी, उरलीं सगळें मागीर फातर उडया, पातकी सगळें मागीर फातर उडया. आनी जेजू आपलें काम करनासतना थोडोसो वेळ जाल्ल्या उपरांत तकली उखलून पळयता, थंयसर ती स्त्री आनी जेजू मात्र आसली. जुवांच्या सुवार्त्यांत 8व्या अध्यायान आमी वाचता तें. थंयसर पळयत आसतना जेजू म्हणटा, बाये तीं परां खंय गेलीं, उरलीं परां खंय गेलीं, तुका फातरायचें म्हण आयिल्लीं परां खंय गेलीं आतां? आनी ती स्त्री म्हणटा, तीं सगळें गेलीं सोम्या, कोणेय तुका शिक्षा लावना गे, ना कोणेय लावना, कोणेय शिक्षा दिवना म्हळ्यार, कोणेय तुका फातरवना म्हळ्यार हांव कित्याक तें करूं? हांव आयिल्लो पातक्यांक सोदून. वैजाची गरज आसची केदाळाई पिडेस्तांक सोडल्यार भलायकी आसलेंक न्हय, तुका बोगसणेची गरज आसा. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, तुजी सर्व पातकां बोगसलात, आनी मुखार पाताक आदार नाका म्हणटा, आनी मुखार पाताक आदार नाका, नवें जिवीत आराम कर. आज आमी गायिल्लें गीत आमी आमच्या जिवितांत मेटान दंदळ्ळ्या वेळार जेजू आमची मेटां घट करता आनी नवें जिवीत आमकां फावो करता. नवें जिवीत म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू, देवाचो मोग अनुभव करचेंत नवें जिवीत जावन आसा. त्या देखून देव कोण म्हणल्या सवालाक देव दयाळ. देव दयाळ म्हण कशें आमकां कळीत जाता की म्हळ्यार जेजू आपल्या 3 वर्सांच्या संवसारी जिवितांत देवाची खाकुळट आनी दयाळाय सर्व मनशांक वळख करून दिता. कशें वळख करून दिता असले साबार घडीत आमी बायबलांत आमी पळयता, नव्या सोल्यान आमी पळयता कशें जेजू देव दयाळ म्हणली, देवाची दयाळाय देवाची खाकुळट मनशाक वळख करून दिता. आनी तितलें मात्र न्हय, जेजू आमकां साबार ओपाऱ्या मरिफा सांगता, देव दयाळ देव काकुळदार, आमी ताचे बरी दयाळ आनी काकुळदार जायजे. त्या देखून दोगा सेवकांची ओपारी जेजू सांगता. एकलो राये लागीं गेल्लो की ताणें रीण फारीक करूंक जायना म्हूण सांगलें. रायान ताजें सगळें रीण फारीक केलें. मागीर तो सेवक भायर येता आसतना ताचे की कितलेंय उणें दिवंक आसलेल्या सेवकाक धरून जेलांत घालता. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुवें बोगसणें आपणयल्लें बरी, देवाची काकूळ तुवें अनुभव केल्ले बरी, देवाचो मोग तुवें अनुभव केल्ले बरी, हेरांकी तो मोग दिवंक आसा. आमचे हर एकल्यांचें क्रिस्तांवांचें आपोणें कितें गे म्हळ्यार मीस जाल्लें मागीर वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना वचून आमी परत्यान भितर येवंक आसा. येता आसतना मोगाचें न्हू, वेता आसतना आमी देवाचें आशिर्वाद बोगसणेचीं उतरां हांगासर आयकल्लीं, नियाळ्ळीं उतरां, आनी आमी जेजूक कुंगारान सेवुल्लें तें अनुभव आमी एक जिवो थबरनकल जावन
आमी वेता आसतना आमी वचून जें कितें आमी देखलां, जें कितें आमी पळयलां, जें कितें हांवें एक्सपिरियन्स अनुभव केला तें हांवें हेरांक दिवंक आसा. तें जावन आसा देवाचो मोग. आनी फाटीं परतेन आमी येवंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां परत सकत जाय आमच्या जिवितांत. त्या देखून वचून परत्यान फाटीं येया, परत्यान फाटीं येया. एक कुमसारा गेल्ल्या वेळार लास्टाक येजाकान म्हणचीं उतरां तुजीं पातकां बोगसलात समाधानेन वस, समाधानेन वस. आनी जेजू सांगता त्या सुत्रांत जेजू सांगता तुजीं पातकां बोगसलात आनी मुखार पाताक आदार नाका, आनी मुखार पाताक आदार नाका. म्हाका न्हू पाताक करनातलीं ह्या संवसारांत, पाताक आदार नातलीं ह्या संवसारांत कोणूच नात. हरी एकलें आमी सुकून पडलीं, हरी एकलीं देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार हांव परफेक्ट म्हण जावूं जायना. दोग जाण मागणें करूंक आयिल्ले खंय, एकलो भायर रावलो खंय, एकलो भितर रावलो खंय. एकलो आपलें व्हडवीकाय उलयतलो आनी एकलो आपलें उणेंपण देवा मुखार उगंड दवरलो आनी म्हणलो म्हाका तुका पळोवंक सयत म्हाका सकत ना, कित्याक म्हळ्यार म्हजीं पातकां म्हाका सकल्या गेलात, आतां म्हाका तूं वयर उबार म्हण ताणें मागणें केलें. देवान ताजें मागणें आयकलें म्हणटा जेजू. देखून म्हाका देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी परफेक्ट म्हण जावंक जायना. आज आमी सगळे हांगासर आसांव जाल्यार म्हाका भावनांनी भयणीनो देवाची काकुळट जावन आसा, मर्सी ऑफ गॉड, देवाची काकुळट. देखून जेजू कितें म्हणटा आमकां लुकाच्या सुवार्तेंत 6व्या अध्यायांत 30 आनी 16 लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 36 तुमी हरी एकल्यानी कोणा बरी जायचे गी म्हळ्यार हांवें आनी तुवें दया तुमी बापा बरी दयाळ, दया तुमी बापा बरी दयाळ. हें कितें शिकयता आमकां? बाप दयाळ. देखून आमी कशें जायचे? कोणा बरी जाय नजो आमी बापा बरी दयाळ जायचे म्हण आमकां शिकयता. आनी जेजू म्हणटा माथ्यावाच्या सुवार्त्यांत 5व्या अध्यायांत वर्सेस 48 थंयसर जेजू आमकां सांगता तुमी सर्व कोणा बरी जायचे. एक लुकाच्या सुवार्त्यान 6:36 जेजू आमकां सांगता तुमी बापा बरी दयाळ जाया. दुसरें जेजू सांगता माथ्यावाच्या सुवार्त्यांत 5:48 सांगता कितें गे म्हळ्यार तुमी सर्व बरीं जाया. कोणा बरी बरीं जायचें आमी? बापा बरी बरीं जायचें. बरें जावचें, दयाळ जावचें म्हळ्यार कितें म्हाकाचें न्हू. केदाळ आमी दया दाखयता, केदाळ आमी बरीं जाता, बरें करता. कोणाक आमी बरें करता? कोणाचो मोग आमी करता तांकां आमी बरें करता. कोणाचो आमी मोग करना तांकां बरें आमी करूंक आशयना. देखून जेजू कितें म्हणटा आमकां सगळ्यांचोय मोग करा, हर एकल्यांचोय मोग करा. तशें म्हणटाना पेल्यांचो मोग करा. कोण म्हजो पेलो? म्हाका दुखयलो जावंक पुरो, म्हाका बेजार हाडलो जावंक पुरो, म्हज्या विशयान खबरो उलयलो जावंक पुरो, तो म्हजो पेलो. ताजो आमी मोग करूंक प्रयत्न करीचे. तें जावन आसा एक लिसांव जेजून आज आमकां हर एकल्यांक शिकोवचें. आनी देव कोण म्हणल्या वेळार देव जावन आसा दयाळ, देव जावन आसा दयाळ. दुसरें जावन आसा देव काकुळदार, देवाची काकुळ. ताजे देखून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची काकुळट आमी मागता. सोम्या काकुळट आमची कर, क्रिस्ता काकुळट आमची कर, सोम्या काकुळट आमची कर. आनी हर एकलें की देव काकुळ दाखयता. हांव एका फिरकेचेंत आसतना एकली प्रायवंत आसली, मस्त प्राय तिका एक 85 90 लागीं लागीं प्राय तिची. आनी ती हांतळणार पडल्या वेळार उठूंक जायनातल्या वेळार सुमार वर्सां लागीं लागीं 2-3 वर्सां ती न्हिदले काडत आसली. आनी तिणें हर एक घडये म्हणले बरी, हर एक मिनीट सेकंड म्हणले बरी एकच मागणें कर, जेजू हांव पातकी म्हजी काकुळट कर, जेजू हांव पातकी म्हजी काकुळट कर. ती तितले वर्सां बेड्डार पडल्यार वळवळून तिणें मरण पावूंक ना. बगर समाधानाचें मरण जेजून तिका फावो केलें. आनी ती म्हणटाली केदाळे जेजू म्हजी काकुळट कर. कोण काकुळट मागता ताका देव सुटका सरवण दिता. तातूंत पळया बार्तिमायस विशयान आमी आयकता मार्काच्या सुवार्त्यान 14व्या अध्यायांत बार्तिमायस देवाची काकुळट, जेजूची काकुळट मागता. जेजूची काकुळट मागल्या वेळार देव काकुळदार, देव काकुळट फावो करता. आनी तो म्हणटा जेजू लागीं आपूण म्हणटा म्हजेतून तुका कितें जाय, कितें जाय तुका म्हजेतून. त्या वेळार तो कितें म्हणटा सोम्या म्हज्या दोळ्याक दिश्ट ना, म्हज्या दोळ्याक दिश्ट मेळून दी सोम्या, संवसार हांवें पळयचे म्हजेर काकुळ दाखय. आनी देव काकुळदार म्हूण कशें कळटा आमकां? देव काकुळट दाखयता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तिनच उतरां निर्गमन पुस्तकान 34 7वी वळी आमी वाचून गेल्यार थंयसर देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? देव कोण? देव रागार जावंक सकास
आमी हर एकले रागार जावंक फास्ट शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन्स आमी जाल्यार देव रागार जावंक सकास आनी तो कितें जावन आसा मोगान आनी विश्वासान भरलेलो आमचो देव. त्या देखून आमी सर्व हांगासर रेतीरेक आयल्या बसल्या थोडोसो वेळ देवाचें उतर आमी नियाळटा कित्याक म्हळ्यार ताच्या मोगाचें अनुभव आमकां मेळ्ळा. तसो मोग आमी अनुभव केला देखून आमी कितें करता थोडोसो वेळ बसता नियाळटा देवाचें उतर आराधनांत आमी भाग घेता आमकां समर्पण दिता मागीर वेता आसतना मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागता. कित्याक म्हळ्यार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो तो देव जावन आसा. त्या देखून देवाची अनेक वळख कोण देव बक्षिता रागार जावंक सवकास दयाळ काकोळदार देव मात्रगी. जुबांच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 7वी आनी 8वी वळ वाचून गेल्यार थंयसर आमकां कळटा देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव. देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगा विशयांत आमी थोडोसो वेळ आतां नियाळ करता आसतना देव आपलो मोग आमकां कसो दाखयता ताकाच जुबांच्या त्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 7वी वळ आनी 8वी वळ आमी वाचून गेलो थंयसर आमकां कळटा देव कशें मोग दाखयता. थंयसर जुवा आमकां सांगता कितें म्हळ्यार भावो भयणीनो एकामेकाचो मोग करा. जो कोण एकामेकाचो मोग करता तो देवाक जाणा आसा देवाक वळखता आनी जो कोण मोग करना तो देवाक वळखना आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो आनी जो कोण मोग करना तो देवाचो भुरगो न्ही. देखून देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देव आमचो मोग करता म्हळ्यार कशें कळचें आमकां देव आमचो मोग करता म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी क्रिस्तांवांनी एकामेकाचो मोग करीचे. पोरणे सोलेंत आमी पळयलें इस्रायल परजेक सर्व परजां मदें एक सपरेट कुळी जावन देवान रचली प्युरिफायड जनरेशन म्हूण देवान रचलें. त्या कुळीक देवान विशेश जावन राखलें आनी सांबाळलें तांकां शिक्षा दिली मदें चुकून गेल्ल्या वेळार परत पाटी आपण हाडलें आनी तांकां कितें केलें सपरेट परजा म्हूण देवान विंचून दवरलें. विंचून काडिल्ली परजा म्हूण इस्रायल परजाक आपयतात. त्या देखून नव्या सोलेची इस्रायल परजा कोणाक पुरा बावतीज मेळ्ळा ती सर्व नव्या सोल्याची इस्रायल परजा जावन आसात. आनी पोरण्या सोल्याच्या इस्रायल परजांनी सूख केल्ल्या वेळार देवान शिक्षा दिली आनी तांकां परत पाटी आपण हाडलें आनी तांकां राखून सांबाळ व्हरलें आनी तांच्या मरिफात उरल्या हेर सक्कड लोकांक एक संदेश दिवंक आशिल्लें देवान. देव काकोळदार देव बक्षिता तुमी कोणा बरी जायनाकात ह्या इस्रायल परजे बरी जाया म्हूण लोकांक हेर सर्व धर्माच्या लोकांक एक संदेश जावचे पासून संदेश जावन देवान कोणाक विंचून काडलें इस्रायल परजेक विंचून काडलें. तशेंच मोगाचें न्हू आमकां हर एकलें की बावतिजमा मरिफात देवान आमकां हर एकलें की विंचून काडला. कित्याक विंचून काडला आमी हर एकलेंनी देवाच्या मोगाचो साक्ष जायचे एक विटनेस आमी जायचे देवाच्या मोगाक आमी हर एकलेंनी साक्ष दिवचें म्हणल्या कारणा पासून. कशें आमी देवाच्या मोगाचो साक्ष दिवचें देव मोग करता म्हण कशें कळचें हेरा धर्माच्यांक हेरा लोकांक कशें कळचें गे म्हळ्यार पयलें हांवें आनी तुवें देवाचो मोग अनुभव करीचे. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी हेरांचो मोग करीचे. कुटुंबांत काजारी जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक शिकायचे. राग करूंक साबार संदर्भ मेळ्ळे वेळार एकामेकाचो मोग केल्ल्या वेळार कळटा क्रिस्तांव जिणी म्हूण सांगल्यार मोगान जियोवची तिणी. क्रिस्तांवांनी पातयेचो देव कोण गे म्हळ्यार जेजू कोण गे म्हूण सांगल्यार जेजू हर एकल्यांचोय मोग करता. आमी वाचता जुवा आमच्या सुवार्थ्यान 3ऱ्या अध्यायान 16वी वळ देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी. असोय म्हणटा आसले शब्द कित्याक गेला गे म्हळ्यार इट इज इम्पॉसिबल टू लव. ताका जेजू कितें म्हणटा जुवा आमच्या सुवार्थ्यांत बऱ्या मनशा पासून कोणीय म्हणी जीव दिल्यार दिवंक पुरो जाल्यार पातक्या पासून कोणीय जीव दिवंक आशेनात. आनी देवान कितें केलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आमचे संदर्भ आमचे कश्ट आमचे उणेपण हर एक जाणा आसुनी देवान आमचे मोग केलो. आमचे उणेपण जाणा आसलो पातकी जिणी जाणा आसलो देव
आनीकी आमचो मोग करता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक दिलो. इम्पॉसिबल बट एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. ताणें आमचो मोग केलो. तशें जाल्यार आमी कशें कितें करीचें तुमच्या खाजरी जिवितांत एकामेकांक देवाचो मोग तुमी हेरां खाजरी जोडयांक वांटून दिवंक आसा. कसो वांटून दिवचो? एकामेका राग केल्ल्या वेळार मोग करूंक प्रयत्न करा. राग सगळ्यांक येता मोगाचें न्हू. थोडे पटी झगडीं जातात काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत उलोवणें जाता जाल्यार कितें करीचें आमी भायर वेता आसतना एकामेकाचो मोग करूंक एक प्रयत्न करीचें. हें सर खुर्प आमकां खंयसर मेळटा, खंयसर सांगता मेळ मागणें करतात थंयसर देवाचें हाजरपण आसा. जेजू तेंत म्हणटा मातेवाच्या सुवार्तेंत खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटा थंयसर हांव आसां. खंयसर कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत सांगता मागणेक म्हूण तुमी बसतात थंयसर देवाचें हाजरपण आसा. थंयसर देवाचें हाजरपण आसा. देखून देवाचो मोग कशें आमी अनुभव करचो, आमी अनुभव केल्लो मोग कशें आमी दिवचो म्हणल्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 7व्या वळीतून वाचून गेल्यार वा पयल्या वळीतून वाचून गेल्यार जुवांव आमकां हर एक मेटांनी म्हणले बरी कशें चलिचें म्हूण आमकां शिकयता. कशें चलिचें आमकां शिकयता. कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करीचें? देवान पयलो आमचो मोग केल्लो. आमी देवाचो मोग केल्लो न्ही, बगार देवानच पयलो आमचो मोग केल्लो. आनी मोग करूंक पयलें मेट कोणें काडलें? मोग करूंक पयलें मेट देवानच काडलें. मनशान न्ही, देवानंत काडलें. मनीस चुकून गेल्ल्या वेळार पयलें मेट पाटी हाडून कोणें काडलें? देवान काडलें जावन आसा. देवान काडलें. आदाम आनी एवे मरिफात तांणी पातकांत पडुल्ल्या वेळार कोण पयलें मेट काडटा तांकां पाटी हाडचे पसून? वेर आर यू म्हूण कोण विचारता? खंय आसा आदामा म्हूण कोण विचारता? देव विचारता. म्हळ्यार मगचें न्हू, देव मनशाचो मोग करता. आमचो हर एकलोसय मोग करता. उत्पत्ती पुस्तकांतून बायबलाच्या अखेरच्या बुका पर्यंत वाचून गेल्यार देवाचो मोग कितें म्हूण आमकां कळी जाता. देवाचो मोग आमकां कितें म्हूण कळी जाता. पण ह्या संवसारांत साबार वस्तू आसात. जीव आसले, जिवनांतले मनजात्यो वस्तू प्राणी मस्त आसात. जाल्यार देवान उत्पत्ती पुस्तकांत पयलो अध्याय 20:6 आनी 20:7 वळीन आमी वाचून गेल्यार थंयसर आमकां कळटा देवान मनशाक दुसऱ्या खंयच्या वस्तू बरी रचूना. देवान मनशाक हेरां कोणाय बरी रचूना. देवान मनशाक आपणा बरी रचलें. ताचे बरीच रचलें. आमी कोणाक म्हजे बरी ताणी बरें करना आसा जें आमी चिंता, कोणाच आमी मोग करता तांकां मात्र ती बरी आसा जें म्हण आमी आशेता. तें मनशाचें सैम जावन आसा. आमचे मनशाची चिंता जावन आसा. आमी कोणाचो मोग करता ताणी बरें आसाचें. केदाळे मागणें करतना कोणाचो उडास करता आमी? आमच्या भुरग्यांक सुद्दां पुरो, पापा मम्मी सुद्दां पुरो. कित्याक म्हळ्यार वी लव देम सो मच. तातूंत आमी कोणाचो केदाळे उडास करता, कोणाचो उडास करता म्हळ्यार कोणाचो आमी मस्त मोग करता. आनी देवान मनशाक रचता आसतना सगळ्या सृश्टींत केवल मनशाक मात्र देवान आपल्या सारकेचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. आनी कोणायकी रचना, केवल मनशाक मात्र आपणा बरीत देवान रचला. आपल्या रचनातोनी उत्पत्ती पुस्तकांतोनी आमकां कळी जाता देव आमचो कितलो मोग करता गे. देव आमचो कितलो मोग करता गे. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आतां मात्र न्ही, हर एक दीस आमचो देव आमचो मोग करता. आनी देव आमचो मोग करता म्हूण आमी अनुभव केल्ल्या वेळार कळटा आमी देवाची रचना. देवान हर एक सृश्टी रचता आसतना मनजात्यो वस्तू झाड रूख उदक रचता आसतना ताणें एक उतार सांगलें मात्र त्या एकाच उतरांत सगळें रचीत जालें. आनी मनशाक रचता आसतना देवान कितें केलें? माती हातांत घेतली आनी ताका हातांत रूप दिवंक आराम केलें. रूप दिवंक आराम केलें. देवाचें चिंताप आमी हर एकलें, देवाचें चिंताप आमी हर एकलें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां कितें पुरा खंय आसा जें हात खंय पांय खंय आसा जें हर एकी मोगान देवान रचलें. एका शब्दान रचलें न्ही, एका शब्दान रचलें न्ही.
आमकां देवान माती हातान घेतली आनी रूप दिलें. कोणाचें रूप दिलें? देवाचें रूप दिलें म्हणटा देवाचें उतार जाणवायच्या उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 1 वर्सेस 26 and 27. देवाचें रूप. देवाचें रूप दिवचें म्हणल्यार मोगाचें न्हू, देव आमचो आनिकी मोग करनासा म्हण दाखोवचें जावन आसा. तातूंत पळय आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत 1 अध्याय 30 आनी 1 वळ. उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 1 वर्सेस 31. थंयसर देवान रचलें हर एकी बरें म्हणशें ताका दिसलें. देवान रचलें हर एकी ताका बरें म्हणशें दिसलें. आनी जें कितें रचलें देवान बरेंत रचलें. आनी आमी वाचता उत्पत्ती त्याच पुस्तकांत 6 अध्याय 5 आनी 6 वळ. देव सुरसुरता मनशाक कित्याक हांवें रचलें गाय? कित्याक म्हण सांगला मनीस देवान सांगलें आयकनासतना खोटेपण आदारून गेलो आनी फातकान बुडलो. ताज्या तकलेंत खोटें सोडलां, दुसऱ्या खंयचेंय गोळनातलें. तेंच बरयलां थंयसर उत्पत्ती पुस्तकांत 6 अध्याय 5 आनी 6 वळ वाचता. थंयसर कळटा मनशाच्या तकल्यांत मतींत खोटेपण सोडलां. कोणाक कितें करचें, कोणाक अन्याय करचें, कोणाक मोस करचें, कोणाचें नांव पाड करचें, कोणाच्या विशयान खबरें करचें, तेंच गोळटलें सोडलां आनी कितेंय गोळनातलें खंय. उत्पत्ती पुस्तकांत 1 अध्याय 30 आनी 1 वळ सांगता आमकां देवान रचलें हर एकी बरेंच जावन आसलें. आनी थंयसर कितें घडटा 6 अध्यायांत 5 आनी 6 वळ. मनीस हर एक दीस म्हणले बरी पातकान पडटा, पातकी जावनूच जियोंक आशेता. आनी त्याच उत्पत्ती पुस्तकांत 11 अध्याय 1 वळ आमी थंयसर वाचून गेले. 11वे वळींत 11व्या अध्यायान वाचून गेले. थंयसर आमकां कळटा कितें म्हळ्यार देवा मुखार मनीस नांव कडूंक बेसारता. हांवें केल्लें म्हजें नांव, म्हजें घर हांवें नांव कडेचें सक्कट राष्ट्रा मदें म्हजें नांव आसा जें म्हूण सांगून भोंवता आनी आपलें काम आराम करता. व्हडलें एक टावर बांदूंक बेसारता. ताका खंयचें टावर म्हणटात? टावर ऑफ बेबेल. आनी टावर बांदूंक येतात. बाबेल गोपूर बांदूंक गेल्ले वेळार, बुरूज बांदूंक गेल्ले वेळार थंयसर कितें जाता? देव तांची भास बदलिता. एकामेका उलयल्लें कोणायकी समजना, खंयची भास उलयता कोणायकी समजना. आसतल्या 1000 जाणांत 1000 भाशेनी देव उलोवचें बरी करता तांकां. कोणायची भास, एकल्याची भास आनी एकले समजनातले बरी करता. मोगाच्यान आमी देवाच्या मोगातून पयस गेल्ले वेळार आमच्या मतींत काळजांत घुसपड येता. कारण कितें म्हळ्यार आमी नांव करूंक गेल्ल्या वेळार म्हजें नांव हेजें, हांवें सांगलें बरी जायचें, पुरा हांवें म्हूण सांगल्ल्या वेळार आमच्या मतींत घुसपड येता. आनी ती घुसपड देव एका जाग्यार एक करता, सांगत हाडटा. वेगवेगळे भाशेंत लोक उलयता. खंय उत्पत्ती पुस्तकांत 11व्या अध्यायान वाचता आमी वेगवेगळ्या भाशेंत लोक उलोवंक आरंभ करता. एकल्याची भास आनी एकल्याक समजना, कितें उलयता म्हणून समजनातलें एकामेकाक. आनी खंयसर देव लोकांक पाटी हाडटा आनी मोग दाखयता की म्हळ्यार आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत पेंतेकोस्ताच्या त्या दिसा पवित्र आत्मो देवून आयिल्ले वेळार अपोस्तलांचेर घडचें घडीत पळया. वेगवेगळे भास उलयतले लोक सांगता मेळिल्ले आनी पेद्रू एकच भाशेंत उलयतलो आनी तांकां तांच्या भाशेंत समजूंचें बरी जालें. पळया खंयसर वेगळाचार जाल्लें थंय देव सांगता हाडटा. स्कॅटर्ड जाल्ल्या कडेन देव युनिटी हाडटा, हर एकलें सांगता हाडटा. देव आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. त्या देखून जुवांव कितें म्हणटा पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 8वी वळ. गॉड इज लव. देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग. त्या देखून सांत पावलो सांगता हांवें त्या खुर्साक म्हजे हर एक आदली जिणी पातकी जिणी हर एक हांवें खुर्सायला आनी आतां हांव जियेता नवो मनीस, नवी रचना. हांव नवी रचना म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू, नवी जिणी आराम करची. म्हज्या पासून जियोवचें न्हय, बगार क्रिस्ता पासून जियेता म्हूण सांगता. त्या देखून देव रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव जावन आसा. देव हर एकलें की बक्षिता. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो हर एकलोंचय मोग करता.
देवाक आनी मनशाक व्यत्यास कितें म्हणलें मतीक आयिल्ल्या वेळार मनशा मुखार मोगाचें न्हू आमचें उणेंपण सांगिल्ल्या वेळार आमचें खंय म्हणी एक विकनेस मनशाक कळ्ळें म्हळ्यार ते लंब करून उलयतात हर एकलें की खबरें करतात एकामेका सांगून त्या व्यक्तीचें नांवच पाड करतात तेंच देवा मुखार सांगिल्ल्या वेळार तो आमकां बक्षिता Satan knows your name, still he identifies you by your sins. God knows all your sins, or Jesus knows all your sins, but he identifies, calls only by your name. सैतानाक आमचें नांव कळीत आसा खंय जाल्यार ताणें आमकां वळखुंचें खंय तो गे म्हळ्यार आमच्या पातकां तो त्या देखून पळय आमकां गिल्ट फिलींग म्हणटा आमी गिल्ट फिलींग ह्यो अशें केलें अशें केलें अशें केलें अशें केलें बगता मस्तपटी तूं सूख केलें तुवें सूख केलें थंयच आमचें अंत हाडूंक तो आमच्या मतीन गिल्ट फिलींग घालता गिल्ट फिलींग Satan knows our name. सैताना आमचें नांव कळीत आसा खंय जाल्यार तो आमकां आमच्या पातकांतोवन तो मतीक हाडटा वळख हाडटा थोडे पटी पळय आमी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार हर एका कुमसारान ती सांगिल्लीं पातकां आमी सांगूनच आसता कित्याक म्हण आमकां बोक्साणें मेळ्ळा म्हण सांगून मतीक येवंकूच येना आमच्या मतीन सैतान घालता तुजें पातकां बोक्सूनात आणखी आसा हांवें आनी तुवें संतोशान जियोवचें देवाच्या मोगान जियोवचें सैतानाक खुशी ना देखून तो कितें करता गिल्ट फिलींग मतीक घालूनच आसता उणेंपण घालूनच आसता कितें जालां म्हणसर आमी थंयच जियेता आमी त्या गिल्ट फिलींगांत जियेता आमी उणेंपणान जियेता आमी देवाचो मोग अनुभव करचें म्हळ्यार कितें आमी उठचें आनी फाटीं येवचें उठचें आनी फाटीं येवचें त्या देखून मनशा मुखार पातकां सांगिल्ल्या वेळार उणेंपण कळिल्ल्या वेळार मनशाक तो आमकां सकला घालून उलयता आमी हेंच म्हूण तो चिंता जाल्यार देवा मुखार आमी सांगिल्ल्या वेळार देव आमकां हर एकलें की समजून घेता देव आमकां हर एकलें की समजून घेता पळय आमी कुमसाराक वेता दिमी घालता बसता उबें रावता सोमिया हांव पातकी म्हूण सांगिल्ल्या वेळार खंयच्याय ह्या जगान आज पर्यंत कित्याक पातकां आदारलें कित्याक पाताक केलें म्हूण विचारून कुत्तना कित्याक सांगिल्लीं पातकां परत आनी परत सांगून तसय म्हूण कोणें म्हण इसार लागीं इसारूंक साधना मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें दिवचें देवान देव कित्याक बक्षिता गे म्हळ्यार तो तुजो मोग करता जुवांच्या सुवार्थ्यान 3रो अध्याय 16वी ओळ आमी वाचली जावन आसा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी मनीस पातकां उडास दवरता सुखी उडास दवरता निर्गमन पुस्तक 34 वर्स 6 आनी 7 आमकां सांगता देव सुखी अपराध बक्षिता देव आमचो हर एकल्यांची पातकां बक्षिता आनी आमकां हर एकलें की सुटका दिवंक तो तयार आसा मनीस आमकां हर एकलें की बांदून घालूंक आशेता सकला रावूंक आशेता उणेपणान जियोंक आशेता पातकी जिणींत आमची चड करूंक आशेता जाल्यार देव आमकां थंयतून सुटका दिवंक आशेता तें जावन आसा देवाचें आनी मनशाचो मोग देवाक जेजूक तुजी हिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टंट मोग करच्या देवाक तुवें आदल्या जिवितांत कितें परा जियेलें म्हणलें गरजेचें न्ही एक पडी कुमसारांत हर एक पातकां सांगिल्ल्या वेळार तो इसारना कित्याक तुवें ती पातकां आदारलें नो तें सावलतना तो आमकां समजून घेता मोगाचें न्हू आमचो देव कितलो आमचो मोग करता गे म्हळ्यार तो आमी चुकून पडिल्ल्या वेळार आमकां सावालां विचारचो देव न्ही बगार आमकां समजून घेता आनी म्हणटा तुजीं पातकां बोगसलात आनी मुखार पाताक आदार नाका आनी मुखार पाताक आदारल्यार हाजें की वर्स्ट कंडिशन तुजें जावंक पडो देखून कितें कर आनी मुखार जागृत राव इतले दीस कितें परा घडलें तें जालें आनी मुखार नवी जिणी जिये म्हणटा मनीस कितें करता आमकां सांगून परत्यान चुकी सांगून आमी त्या चुक्यांत परत्यान पडचे बरी करता देवाक जेजूक तुजें पास्ट इज नॉट इम्पॉर्टंट तुजी आदली जिणी देवाक इम्पॉर्टंट न्ही बगार आज तूं जिणी परिवर्तन करूंक आशेता जाल्यार देव तुका बोगसूंक तयार आसा देवाक बोगसून केदाळे पुरो जालें म्हणना मोगाचें न्हू देवाक बोगसून पुरो जालें म्हणना आमकां बोगसाणें मागून पुरो जावंक पुरो
देवाक आमकां आमचो मोग करून केदाळे पुरो जालें म्हणना, आमकां देवाचो मोग करून पुरो जावंक पुरो. त्या देखून जेजू आमचो हर एकल्याचोय मोग करता, हर एकल्याचोय मोग करता. खंयसर आमकां कळटा जेजू हर एकल्याचोय मोग करता म्हण. लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत 3 ओपारे आमी पळयता. लूक चॅप्टर 15 आनी 3 ओपारे आमी पळयता. एक वेचीक पुताची ओपार, तिसरी ओपार ती भायर पडिल्लें नाण्य आनी सुकून गेल्ली शेळी जावन आसा. ह्या 3 ओपाऱ्यांत पळया, देव खंयसरी रागार जायना. कित्याक अशें केलें म्हणलें सवाल विचारना. बगार तो मोगान म्हणलें बरी पाटी आपण हाडटा. कित्याक आपण हाडटा गे म्हळ्यार निर्गमान पुस्तकान 34 वर्स 6 and 7 सांगता कितें गे म्हळ्यार देव रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव रागार जावंक सकास. देव मोगान आनी विश्वासान भरलेलो 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग बोगसाणें दाखयता. 1000 पिळगे पर्यंत कोणी म्हणी ताका विधेय जावन जियेल्यार, प्रामाणीक जावन जियेल्यार 1000 पिळगे पर्यंत तो आशिर्वाद दिता. तो जावन आसा देव हर एकल्याचोय मोग करचो, हर एकल्याचोय मोग करचो. हे देखून आमी केदाळे एक तुमकां कळीत आसूंक पुरो गीत तें जेजू म्हजो मोग करता. येता गे तुमकां तें जेजू तुजो मोग करता. येता गे एक पिडी गावी सांगाता. जेजू म्हजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता आनी आमचो हर एकल्याचोय तो मोग करता. देव मुसो तुमकां येता गे ना गे ओके. जेजू म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता. आमचो कितलो जेजू मोग करता गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू. आमच्या आवयकी बापायकी हर एकल्यांकी ताजे की वर्थो मोग देव आमचो करता. हर एकल्यांच्या प्रास वर्थो देव आमचो मोग करता. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणिनो देव जावन आसा दयाळ, काकुळदार मात्र न्ही, तो आमचो हर एकल्याचोय मोग करता, हर एकल्याचोय मोग करता. हर एका पाटी कुमसारा गेल्ल्या वेळार सावलानांत बगार देवाचो मोग आमी अनुभव करता. देखून कुमसारा गेल्ल्या वेळार पाटी येता आसतना आमचे हर एक उणेपण ताज्या मुखार आमी उगंड दवरल्या वेळार ताचें बोगसणें आमी अनुभव करता. त्या देखून देव आमचो हर एक दीस म्हणले बरी मोग करता. येता गे देव मुसो मोग करता. जेजू म्हाका सांभाळता. एक मोगाळ बापूय बरी. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हाका सांभाळता. एक मोगाळ बापूय बरी. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. एक मोगाळ बापूय बरी. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करता. म्हजो मोग करता. एक मोगाळ बापाय बरी ताजो मोग जावन आसा. मोगाळ बापूय बरी. जेजू म्हजो मोग करता. सकाळींतून सांजे पर्यंत म्हाका तो राखता. किर्तनान 120 आनी 1 अध्याय सांगता देव आमकां राखता. देव राखणदार आमकां हर एकल्यांक राखून सांबाळून व्हरता. सकाळींतून सांजे पर्यंत दीस बुडता आसतना रात आयिल्ल्या वेळार जेजू आमकां राखता, आमचो मोग करता.
सकाळी धांव सांज पोरयान हर एक घडयेन घडी सकाळी धांव सांज पोरयान हर एक घडयेन घडी हर एक मोचा मेटा जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता एक मोगाळ बापोय बरी जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता एक मोगाळ बापोय बरी जेसू मोसो मोग करता वर्णूंक जायना उतरांनी मोग तो बोकत कथा वर्णूंक जायना उतरांनी मोग तो बोकत कथा पातयेव आसात जाल्यारी जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता एक मोगाळ बापोय बरी जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता जेसू मोसो मोग करता एक मोगाळ बापोय बरी जेसू मोसो मोग करता जेजू आमचो हर एकलोंचोय मोग करता एक मोगाळ बापय बरी तो आमचो मोग करता कशें कळचें देव एक मोगाळ बापय जेजू एक मोगाळ बापय बरी आमचो कसो मोग करता एक आवय बरी कसो मोग करता शीस जेजू कुर्सार मारल्या वेळार जेजूक निके पिल्ल्या वेळार निरास जावन गेल्ले जेजूचो स्वामी म्हूण सांगिल्लीं तीं सकास आपल्या कामांक पाटें गेलीं पेद्रू म्हणलो तुमी हांगाच रावता जाल्यार रावा हांव म्हज्या कामाक येता पेद्रूचें काम जावन आसलें माशली पागचें आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार सगळी रात माशली पागोवन आसल्यारी तांकां एक माशले सयत मेळ्ळी ना आनी त्या संदर्भाक जेजू तांचे मदें हजर जाता आनी विचारता एक उतार भुरग्यानो तुमकां जेवणाक कितें तरी मेळ्ळें गी ही उतरां कोणें विचारचीं आमकां आमचे फ्रेंड्स विचारनात आमच्या आवयन आनी बापायन मात्र विचारचें जावन आसा भुरग्यानो तुमकां जेवणाक कितें तरी मेळ्ळें गी जेजू तुजो मोग करता एका बापय बरी एका आवय बरी जेजू तुजो मोग करता आनी हें आमकां कळटा खंय गे म्हळ्यार जेजू तांचे पसून राखून रावता आनी ते म्हणटात ना स्वामी आमकां कांयच मेळना आनी जेजू म्हणटा हांवें सांगिल्ले कडेन तुमची जाळ देवया आनी जेजू सांगिल्ले कडेन जाळ देवेल्ल्या वेळार शिसांनी थंयसर मासली भरपूर मासली मेळटा लेकाकी चड लेकाकी वर्तें तांकां मेळटा जेजू आमचो मोग करता हर एकल्याचोय जेजू आमचो हर एकल्याचोय मोग करता आनी कशें कळचें आमकां आनी इल्ल्या मुखार आमी चिंतून गेल्यार देव सोंसणीकाय देव जावन आसा सोंसणीकाय म्हणल्या बरी आमचो मोग करता पण आमी वस्तांव निर्गमन पुस्तकांत वाचून गेल्यार देवान इज्रायल परजेक मोइजे मरिफात सुटका बसयली
आनी बसयल्ल्या गांवांक मयजे तुमकां आपोवन व्हरता, टेन्शन करनाकात म्हूण सांगलें. कितें करीचें आसलें म्हळ्यार मयजेन सांगल्लें बरी आयकचें तितल्यान. तो कशें चलयता तशें तुमी मुखार वचचें. कित्याक म्हळ्यार मयजेक जें कितें करूंक जाय आसलें तें पुरा देव सांगता आसलो. अशें वेता आसतना मुखार तांबडो दर्या आडयल्ल्या वेळार लोक पुरपुरता, देव सोंसणीकायेन रावता. देव तांचेर पुरपुरना. हांवें सांगलें न्ही कित्याक टेन्शन करतात, खंयचीं उतरां उलयना. आनी मयजे मुखांतर देव उलयता. निर्गमन पुस्तकांत 14वे अध्याय 12 आनी 13वे वळींत 14वे वळींत देवाची उतरांच मयजे लोकांक सांगता. भियेनाकात तुमी, भियेनाकात. आज सर्वेस्पोर देव तुमचे पसून कितें करतलो म्हणून तुमीच तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात. शांत रावा, भियेनाकात. देव तुमचे पसून झुजतलो, तो तुमचो मोग करता. झुजतलो म्हळ्यार कितें, तो तुमचो मोग करता. सर्व कश्ट तो सोंसता, तुमकां सरवण दिता. तुमी भियेजे म्हण गरज ना, तुमी भियेजे म्हण गरज ना. तो जावन आसा देवाच्या मोगाचो संकेत. तांबडो दर्यो उतरून मुखार गेल्ले मागीर लोक पुरपुरता आनी म्हणटा आमकां पिवंक उदक ना. जाल्यार देव तांच्या रागार जायना, तांकां खडपातोन उदक दिता. आनी भूक लागली आमकां, जेवण ना, खाण ना म्हूण सांगले वेळार मन्ना दिता सर्गींतून. सर्गींचें जेवण तांकां दिता. देव मोग करता त्या वेळार. आनी लोक काळोखांत वता आसतना, वताक वता आसतना तांकां सावळी जावन उजवाड जावन देवूच तांकां चलयता. देवाचो मोग पळया. मागीर मुखार मुखार वता आसतना लोक सदां मन्ना खाल्ल्या वेळार लोक म्हणटा ह्या मन्नाक रुसूच ना. देवान दिल्लें सर्गीचें खाण खाता आसतना लोक कितें म्हणटा, ह्या मन्नाक रुसूच ना म्हणल्या वेळार. मुर्ती पुजा केल्ल्या वेळार, अन्या देवा फाटल्यान भोंवल्ल्या वेळार देव आनीक तांचो मोग करता, तांचो मोग करता. सल्लो मोडुल्ल्या वेळार देव तांचो मोग करता. आनी परत नवो सल्लो देव करता आनी म्हणटा तुमी म्हजे लोक, हांव तुमचो देव जातलो. तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव जातलो. टेन्शन करनाकात, मुखार या. पळय देव कितलो सस्तीकायेन म्हणलें बरी मनशाचो मोग करता. कित्याक देवान इतलो मनशाचो मोग केलो म्हणलें सवाल येयल्ल्या वेळार ताणें रचलें आपल्या सारकेचें आनी स्वरुपाचें जावन आमकां हर एकलें रचलां. तुमकां तेंत सवाल विचारयात, तुमी कित्याक तुमचीं भुरगीं इतलें पुरो तुमकां फाटीं उलयल्यार रे आनी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात. कित्याक म्हळ्यार तीं तुमचीं भुरगीं. देवी तशेंच ताच्या भुरग्यांचो मोग करता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रान आमी वाचता, सांत पावल आमकां सांगता हर एकलें की आमकां देवाक बापा, डॅडी, बाबा म्हूण आपोवचें देणें देवान फावो, जेजून फावो केला. आमी आमच्या बापा म्हूण मागणें करूंक शिकयला जेजून. पळया देव आमचो बाप, देव आमचो बापय आमकां हर एकलें की सुदारता. खंयचोय बापय, खंयचीय आवय आपलीं भुरगीं नास जावन दी म्हूण चिंतिनात, पाड जावन दी म्हूण मागणें करनात, बरेंत जावन दी म्हूण मागचें. कित्याक म्हळ्यार तीं भुरग्यांचो मोग करतात. आनी मोग करचो देव, मोग करचो देव खंयच्याय लेवलाक येवंक तयार आसा. लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत 3 ओपर्यान 1 ओपार वेचीक पुताची ओपार थंयसर आमी पळयता मोग करचो बापय खंयच्याय लेवलाक येवंक तयार आसा. खंयच्या स्थानाक आपलो व्हडलो हुद्दो सोडून, अधिकार सोडून, आपले सगळे रेस्पेक्ट पुरा सोडून, डिग्निटी सोडून सकला देवंक तयार आसा. एक जावन आसा देवान सेफ न्हय आसलेल्या संवसारांत मनशा पुताक जेजू क्रिस्ताक मनशा मदें धाडलें. हो संवसार सेफ न्हय म्हूण देवाक कळीत आसलें. ह्या संवसारांत पळया मोगाचें नांव वागान वागाक मारून खाल्लें हें दोन पळयत आमी पळोवना. खंयच्या आनी एका मनजातीन अनेका मनजातीक मारलें वा जिवेशी मारलें आमी पळोवना. सेम जातीच्या मनजात्यांनी तांकां मारलें आमी पळोवंक उत्तना. मनशान मात्र अशें करचें. हांगा सेफ आपलो पूत न्हय म्हूण कळीत आसल्यार ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलें. कित्याक म्हळ्यार ताका तूं आनी हांव व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार कितें इम्पॉर्टंट म्हणल्या वेळार ताका तूं गरजेचो, हांव गरजेचो, आमी सर्व देवाच्या मुखार आमी गरजेचीं. तातूंत आमी वाचता
जरमाया प्रवादीच्या पुस्तकान 31 वर्सेस 3 जरमाया प्रवादीच्या पुस्तकान 31 वर्सेस 3 आमी वाचता देवान आमचो मोग केल्लो जावन आसा शाश्वत मोग पर्मनंट मोग जावन आसा पर्मनंट मोग देव हर एकल्यांचो मोग करता जाल्यार मोग करता आसतना पर्मनंट मोग करता एक दीस कोणेंगी अशें म्हणटालीं वॉट मदर अंडरस्टँड्स हर एकल्यांचो मोग देव आवय अर्थ करून घेता खंय भुरगीं ल्हान आसतना मस्त ल्हान आसले वेळार भुरगीं येवन सांगतात की मम्मा आय लव यू सो मच आनी आवय म्हणटा खंय आय लव यू पुता आय लव यू सो मच भुरग्याक 10 वर्सां जाल्ले मागीर भुरगो म्हणटा खंय मम्मा आय लव यू सो मच आनी आवय म्हणटा खंय तुका आतां कितें जाय गी म्हण सांग तुका आतां कितें जाय सकाळीं भुरग्याक 24, 25, 30 इयर्स जाल्ल्या मागीर मम्मा आय लव यू सो मच म्हण विचारले वेळार आवय म्हणटा खंय त्या चेडवाचें नांव कालें म्हणटा सांग बेगीन काजार करता म्हणटा खंय आनी सकाळीं 40 वर्सां जाल्ल्या मागीर मम्मी आय लव यू सो मच म्हणल्या वेळार विचारता खंय कितले पयशे जाय रे तुका म्हण विचारता खंय सकाळीं 50 वर्सां जाल्ल्या मागीर प्रायवंत आवय लागीं येवन मम्मी तुजो मस्त मोग करता हांव म्हणल्या वेळार पुता खंय सायन घालीजे म्हण घालता म्हण सांगता खंय मदर अंडरस्टँड्स मनशाचो मोग इतलोच तातूंत आमी वाचता होजया प्रवादीच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत पयली ओळ देव मनशाक एक लव लेटर बरयता देव मनशाक एक लव लेटर बरयता ते लव लेटर घरा गेल्ल्या वेळार तुमी सगळ्यांनी वाचयजेत तातूंत पण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देव मनशाक एक मोगाचें पत्र बरयता लव लेटर बरयता तें आमी खंय वाचता गी म्हळ्यार होजया प्रवादीच्या पुस्तकान 11व्या अध्यायांत पयलीतून ओळ वाचून गेल्यार देव आमचो कितलो मोग करता कितले पिढी तुका मोगान वेंगूंक म्हूण आयलो जाल्यार तो चुकून जावले संवसाराचे व्यक्ती जावन आमी जियेल्ल्या वेळार देवाचो मोग आमकां अनुभव करूंक जायना मोग आमकां अनुभव करूंक जायना आनी मोग करचो देव खंयच्याय लेवलाक देवोंक तयार आसा मोग करचो देव खंय कळटा आमकां एक होजया प्रवादीच्या पुस्तकान 11व्या अध्यायांत पयली ओळतून वाचून गेल्यार सगळे अध्याय आमकां देवाच्या मोगा विशयान सांगता दुसरें जावन आसा लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत तिसरी ओपार जावन आसा वेचीक पुताची ओपार पुताची वस्तू मुस्तायकी मेळिल्ली जावन आसली तो आपले आस्तीचे वांटो घेवन गेल्लो सक्कडी ताणें विकलें आनी पुरा नास करून आयिल्लो हातांत कांयच ना भिकारी बरी घरा आयिल्लो आनी कोण आवय जाली जाल्यार ताका घरचे भितर न्ही गेटी भितर काण घेनातली जाल्यार देव कितें करता कितलो मोग करता पळया बापाय कशें कळ्ळें पूत येता म्हूण सांगून कशें कळ्ळें गे म्हळ्यार पुता पसून बापाय गेल्ल्या दिसतो ताणें पाटी येता पर्यंत राखून आसलो आमी थंयसर लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत वाचता आसतना बापाय भितर आसलो कोणेंय वचून ताका सांगलें तुजो पूत आयला म्हूण सांगलें म्हूण थंयसर बरोवना कितें सांगलां बापाय पुताक राखून तालो येता आसतना तो बापाय धांवून वेता म्हजे लागीं येवं दिवं म्हूण राखना बापाय पयलें धांवून वेता आनी कितें करता पयलें ताका पटलोवन धरता बेंगोवन धरता आनी ताणें तो सांगता बाबा हांवें तुका आनी देवाचे विरोध पाताक आदारला अशें केलां तशें केलां बरें कुमसार जाता खंयची प्रतिक्रिया बापाय दाखयना तो कितें करता आळे हाजे हात पांय पुरा मेळ्ळ्या तो मुस्तायकी पुरा मेळ्ळा बरें कन्न न्हाणया बरी न्हेसण न्हेसया बरें कन्न बरो दिसून दी म्हजो कितें म्हळ्यार तो इतलीं वर्सां मेल्लो आतां जीव जावन परत म्हजे लागीं पाटी आयला ताका मुदी घाला पांयांक बरी स्लिपरां घाला आनी ताणें आमच्या घरा आसतना म्हज्या घरा आसतना म्हजो पूत जावन जिये सोडल्यार भिकारी जावन जियेनाचो कामाचो जावन जियेनाचो तो जावन आसा देवाचो मोग तो जावन आसा देवाचो मोग तेंच घडीत केमणे आमच्या म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबान घडले जाल्यार आमी कितें करतालो पयलें भायर घालतालो होय गे न्ही देवाचो मोग तसो न्ही देव पळया मोग करचो देव अर्दी आस्तींत अर्दो वांटोच तो होगडयला आनी उरलो अर्दो मात्र वांटो दोगां पूत ताका आनी एकल्या पुताचो वांटो मात उरला देव कितें करता तुवें कितें होगडयलें म्हूण विचारना कितें पुरा केलें नो क्वेश्चन्स पूत आयिल्ले वेळार खंय गेल्ले इतलीं वर्सां कित्याक वस्तूर पुरा इतलें मेळ्ळा कितें केलें पयशे दिल्ले हांवें पुरा आस्त खंय घाले नो क्वेश्चन्स
कित्याक म्हणा देवाक हर एकी कळीत आसा. गॉड इज नॉट क्युरियस टू नो अबाउट युअर पास्ट. देव तुझे आदल्या जिणे विशयांत कळीत जावंक क्युरियस न्ही. मोग करचो देवाक तूं आतां पाटी आयल्यार स्विकार करूंक तयार आसा. ह्या करिज्माच्या वेळार हांव बेंगलोर एका फिरगजेक रितीरेक गेल्ल्या वेळार एक तरणाट्याक फोर्सफुली रितीरेक आपण हाडलें. ताणें बसताना कळ्ळें तो फोर्सफुली आयिल्लो म्हूण सांगून. आनी तो खंयच्याय कारणाक उबे रावनातलो, बसूंकय बसनातलो, सामा बसनातलो आनी तकली ताणें उबारोवंक उत्तना. लगे लगे 4 वरांच्या 4 घंट्याच्या रितीरेंत ताणें वयर पळोवंक उत्ना, सकलच पळयतालो तो. आनी युवा जाणा पासून हें मागणें आसलें तो मुखार येवंक उत्तना. पुरो जालें रितीर जाल्लें मागीर 2 दीस जाल्ले मागीर 4 दिसांची रितीर ती आपण हाडली स्त्रियेन ताका म्हजे लागीं आपण हाडलें. फादर एक पडी कावन्सिलींग करा ह्या चर्क्याक, वो मस्त कश्टर आसा, ताचे कडेन उलयतना आमकां कळटा म्हणाली. आनी आयिल्ल्या वेळार तो चर्को बसलो. फादर, आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन कावन्सिलींग म्हणलो. वन इज नॉट इंट्रस्टेड इन कावन्सिलींग, हाव टू कावन्सिलींग, ताका देखून आय एम नॉट इंट्रस्टेड. आनी इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत ती म्हणली फादर हाका कावन्सिलींग करा, फादर ताका मस्त गरज आसा. आनी तो एकादा वेळा आज तुमी सोडलें म्हळ्यार आनी केदाळे आमी कोणी ताका पळोवचें नात. तले कंडिशनार तो आसा. म्हाका ताजे कडेन कितें उलोवचें म्हणून समजुना. हांवें कितें केलें, इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 43 वर्सेस 4 उक्तें केलें. तुमचे कडेन आसलो उक्तो करा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 43 वर्सेस 4 कोणाक मेळ्ळा काणवसा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 वर्सेस 4 उक्तें केलें. 5 पटी वाचता ताज्या मुखार, व्हडलें ताज्या मुखार 5 पटी वाचलें. तुमी 1 पटी वाचा पुरो. इजाया 43:4 म्हणलें की तूं म्हज्या दिश्टेन मोलादीक. इतलेंच वाचलें हांवें, चड लांब वाचतना. इतलेंच एकच शब्द, तूं म्हज्या दिश्टेन मोलादीक. हांव सांगिना, जेजू सांगता. तुजो मोग करचो जेजू सांगता. तूं ताज्या दिश्टेन मोलादीक. कित्याक म्हळ्यार तो तुज्या पासून खुर्सार मेला आनी कोणी तुज्या पासून खुर्सार मरोंक ना, पुनर्जीवन जावंक ना. जेजू मात्र खुर्सार मेलो. देखून आमी वाचता आयजाया 43:4 यू आर प्रेशियस इन माय सायट. देव म्हणटा यू आर प्रेशियस. एक 5 पटी वाचल्ल्या उपरांत तकले वयर करून ताणें म्हाकाच पळयलें आनी म्हणलो, इज गॉड स्टील लव्स मी फादर? वॉट डू यू से? देव म्हजो आणखी मोग करता गे? आनी कितें मुखारी मोग करता. तुमकां म्हजे विशयान कळीत ना म्हणलो. यू डू नॉट नो अबाउट मी. कळ्ळ्यार तुमी म्हज्या मुखारी बसनातल्यात म्हणलो. तशें कितें घडलें तुज्या जिवितांत म्हण विचारल्या वेळ ताणें सवका सांगलें. 5 वर्सां आदीं म्हाका आनी म्हज्या इश्टाक एक फायट जालें. फायट जाल्ल्या वेळार आमकां इतलें फायट जालें गे म्हळ्यार एकामेका उतरांक आयिल्लें, मागीर हाताक आयलीं उतरां. मागीर सवकास थंय आसलेल्या रॉड काण ताज्या माथ्यार मारून सोडलें हांवें. थंयच तो मनीस मेलो. आतां हांव भायर आसा म्हळ्यार बेयल्यार भायर आसा. म्हज्या घरान हांव घरांतून म्हाका भायर गेला. हांव म्हज्या भयणीचो मस्त मोग करतलो. ल्हान भयण म्हजी. आमी दोगांच भुरगीं, चरको हांव आनी तें चेडूं भुरगें, दोगांच भुरगीं आमी. आनी ताजो हांव मस्त मोग करतलो, ताका हर एक यान दितलो हांव. आतां ताणें म्हाका सांगलें, आनी मुखार म्हज्या दोळ्या दिश्टीक पडनाका तूं. म्हाका जल्म दिल्ली आवय म्हणाली, ह्या घरा तूं आनी मुखार पूत न्ही. सकडांनी भायर गेलें म्हाका. आतां म्हाका रावूंक म्हजेंत म्हणलें घर ना. हांव थंय हांगा खंय बरो रावता. ही आंटी कित्याक म्हजो इतलो मोग करता गे कळीत ना फादर. कित्याक म्हज्या विशयी इतलें टेन्शन करता कळीत ना. म्हाका सोदून सकाळीं दिता हंजरासच्या 4:30 वरांच्या रितीरेक. सकाळीं तो साठ करता काय सोदून खंय गेलो खंय गेलो खंय गेलो म्हणून फोन करना खंय सोदून तुवेचें खंय मेळ्ळोत सोडनासतना डायरेक्ट रिक्षार आपण हाडचें इगर्जेन बसूंचें. 4 दीस बस पुता कांय जायना सामा जाता म्हणटा. आनी जेवण रावूंक आनी बरो तितूच दिता. कित्याक इतलो मोग करता. हांव एक मर्डर केल्लो मनीस. हांव एक मर्डरर. म्हाका म्हजो कित्याक इतलें मोग करता ही आंटी. आनी तिणें आपण हाडले पासून हांव आयलो जाल्यार येनातलो. म्हजी आवयन सोडलें, बायन भयणीन सोडलें. म्हणजे सगळें म्हाका सांडलें फादर. कोणी ना म्हजी म्हणली.
हांव आणकी देवाच्या दृश्टेन मोला दिग्गी म्हणी सारलें तेन्ना हांवें परत्यान इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 53 काडलें आनी वाचलें. हर एक तुजे अपराध देवान ताचेर घाले आनी ताच्या गया मरिफात तुमकां भलायकी मेळ्ळी आनी सुटका मेळ्ळी. आनी जेजू खुर्सार मेल्लो आमच्या पासून हर एका पातकी मनशा पासून. देवाक तुजें पास्ट लायफ इज नॉट इम्पॉर्टंट, प्रेझंट लायफ इज इम्पॉर्टंट. तूं आज म्हणसर कसो जियेलें म्हणलें देवाक गरजेचें न्ही पुता, आनी मुखार तूं कसो जियेतय तें गरजेचें. तुका आज जेजू तशें पाटी हेजें मनशां भोगता गी तुजी हर एक वायट सवय हेतून जेजू बोगसाण दिवंक तयार आसा. त्या दीस तीं उतरां आयकल्ल्या वेळार मस्त वेळ वगेत रावलो, हांव वगेच रावलो. ताचे मागीर म्हणालो तें बायबलान खंय आसा दाखय म्हाका म्हणटाना विचारलें. हांवें सांगलें इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत. हांवें दोळ बायबल हाडूं ना फादर, वाचूंक ना पळोवंक ना, म्हज्या घरा मागण्यांनी खंयचेंय ना. एक पिडी दाखय फादर म्हाका, हांव मोबायलान फोटो काडटा म्हणलो. हांवें सांगलें मोबायलान फोटो काडनाका, म्हजे कडेन आनी एक बायबल आसा कन्नड दिता तुका म्हळें. ल्हान बायबल आसलो दिलो आनी दिलं सांगलें तांकां सांगलें हाडे हांगासर बरयलां, हांगासर बरयलां. आनी ताका अनेक कोटेशन दिलें, अनेक कोटेशन. तें कितें गे म्हळ्यार जेजू आपयता हर एकल्याक की तुजें तें उणेंपण आसा गी, अस्कतकाय आसा गी, पातकी जावन जी येते गी, तुजी म्हणली कोणूच ना गी तुका, सगळें म्हजे अशें येया म्हण आपयता. संवसार कोणाक आपयता? पयशे आसले न्हू, दुडू आसले न्हू, सोबाय आसले न्हू, प्रामाणीक जावन जियेतले न्हू, तुमी म्हजेच अशें येया म्हणटा. केवल जेजू मात्र आपयता. भियेनाका, तूं आनीक देवाचे दृश्टेन मोलादीक मोलादीक. थंयसर कोणेंगी थंय दिल्लो एक 500 रुपयाचो नोट आसलो. ताणें काडलो आनी काडटा आसतना ताका सांगलें ह्या नोटाचें मोल कितलें, वॅल्यू कितलें ह्या पेपराचें. तो म्हणलो इट इज 500 रुपीज. सकाळच तो बरें करून चिड्डून दवरला कितें जाता. काण कितें करीचें म्हण डस्टबिनान घालीचें, परत्यान काडीचें, उक्तें कर. हाजें मौल्य कितें, मोल कितें हाजें आतां पेपराचें. तो म्हणलो 500 रुपया. पयलें कितलें आसलें? 500 रुपया. आतां कितलें आसलें? 500 रुपया. 500. तुकाय तशेंच देवान रचल्ल्या वेळार कितलें तुजें वॅल्यू आसा गी तेंच वॅल्यू देव सांबाळटा. तुवें ताजे अशी पाटी आयिल्ल्या वेळार तो जावन आसा देवाचो मोग. मोगाचें न्हू, तो जावन आसा देवाचो मोग. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बेडिनो हो तरणाटो दुसऱ्या दिसा आयिल्लो मनीस तिसऱ्या दिसा सकाळीं येवचे पयलें आयलो, मुखार बसतालो. येता आसतना हांवें दिल्लो बायबल काण घेवन आयिल्लो, उक्तो करतालो, वाचतालो. ताका वाचूंक येनातल्या सामा निराश जाल्लो व्यक्ती, बेजारायन बरयल्लो व्यक्ती, कोणूच ना म्हूण चिंतलो एक तरणाटो. ताजी प्राय केवल 24 इयर्स, ओन्ली 24 इयर्स. आनी म्हणलो फादर हांव म्हज्या मम्मीक बक्षितां, हांव म्हज्या बायेक भयणीक बक्षितां, म्हाका कोणें पुरा दूख हाडयलां हर एकल्यांक बक्षितां. अशें जावंक हांवूंत सूख, म्हजी सूख हांव वळखून घेतां. हांव आनीक नवी जिणी म्हाका मेळ्ळी म्हळ्यार, बक्षाणें म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार हांव नवो व्यक्ती जावन जियेतां. आनी मुखार हांव सोम्यांची सुवार्ता परगट करतां. कितलेगी जण म्हजे बरे निराश जावन आसात, कितलेगी लोक म्हजे बरी बेजारायार आसात, कोणूच ना म्हूण चिंतले. कितलेगी जाण बस स्टँडांत, रेल्वे स्टेशनांत, फुटपाथान आसात. कितलेगी जण म्हाका मेळ्ळ्यात ह्या दिसांनी. हांव तांकां पुरो सांगता तुमी देवाच्या दृश्टेन मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन हिज सायट. तो एक भुरगो निराश जाल्लो, ड्रग एडिक्ट जाल्लो भुरगो, सुयसायड करूंक भायर सरलो भुरगो, त्या एका स्त्रियेन, त्या एका आंटीन ताका फोर्सफुली इगर्जेक आपोवन हाडन रितीरेन बसचे बरी करन देवाचे अवतार नियाळ्ळ्या वेळार देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता. यू आर प्रेशियस म्हूण कळ्ळेंत ताची सगळी जिणींच बदलली. तिसऱ्या दिसा आयिल्लो व्यक्ती रितीर जाल्ल्या उपरांत बरें खुमसार जालो. हांवें सरलें केदार हातून खुमसार जाल्लें उडास आसा गी. तो म्हणलो म्हाका उडास ना फादर, म्हाका कशें खुमसार जावचें म्हण गोत्तना जाल्यार म्हाका प्लीज हेल्प करा, म्हाका बरें करून खुमसार जायचें. लागीं 1 hour दोगांय आमी बसलां, बरें खुमसार जालो.
येता आसतना म्हजे लागीं येता आसतना तो एक तर क्रूरी बरी दिसतो, रगान आसले व्यक्ती बरी दिसतलो. वेता आसतना ताज्या मुखा मळांत परजळ आयली. खंय तान आयली गे म्हळ्यार मगाचे न्हू, देवाच्या मोगाचो अनुभव ताणें जोडलो. तो मोग खंय तान दिल्लो, डायरेक्ट जेजू येवन ताका सांगूं ना हांव तुजो मोग करता म्हूण. हांव म्हजे मरिफात तुजे मरिफात देव आपलो मोग हेरांक कळीत करता, हेरांक कळीत करता. आनी तो आमचो मोग करता. तशेंच आमी हेरांचोय मोग करीचे, एकामेकाचो मोग करीचे. तातूंत आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 64:7. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 64:7. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर जावन आसाव. आमी सगळीं देवाच्या हाताचो वावर जावन आसाव. तातूंत देवान आमकां रचता आसतना कोणा बरी रचूना, ताच्या बरीच आमकां रचला. देवाच्या हातांत आमी एक माती जावन आमकां समर्पण दिल्ल्या वेळार तो आमकां ताज्या चिंतपा प्रकार आमकां रचता म्हणटा. जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 29:11 जेरमाया 29:11 आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार देवाक आमच्या हर एकल्यांच्या जिवनाच्या विशयान, आमच्या हर एकल्यांच्या विशयांत एक योजना आसा. त्या योजना प्रकारच देव आमकां चलयता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देव म्हजो आनी तुमचो मस्तो मोग करता. तूं ताजो मोग करते गे, मोग करताय जाल्यार तुजें काळीज आनी मोन ताका तूं समर्पण दी. आज तो एक नवी जिणे जियोंक आराम कर आनी ताका सांग जेजू हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. आनी आमी देवाचो मोगाची गुंडाई खंयसर आमकां कळीत जाता. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 49:15 आमी वाचून गेल्यार थंयसर आमकां कळटा, एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याक ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना. पळय हांव तुका तुजें नांव म्हज्या हाताच्या थळव्याचेर हांवें बरयलां. आनी देवान आमचे हर एकल्यांचें नांव आपल्या हाताच्या थळव्याचेर बरयलां. आमच्या कपालाचेर गे, माथ्यार गे, पाटीचेर खंय बरोवं ना. कित्याक म्हळ्यार देवाक आमी हर एकल्यांनी मुखार दिसाचे हर एक दीस म्हणले बरी मोग करचे व्यक्तीक आमी केदाळे पळोवंक आशेता. तशेंच देव आमचो मोग करता तो आमकां हर एक दीस हर एक रात म्हणले बरी तो आमकां पळोवंक आशेता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज त्या देवाचो मोग आमी एक्सपिरियन्स केला. देवाचो मोग कितें म्हूण थोडे इल्लेशे आमी जाणा जाल्या. मोग करचो देव खंयच्याय लेवलाक देवोंक तयार आसा. आनी तो तुजो आनी म्हजो मोग करतना हांवें कसो ताजो मोग करचो, ह्या आराधना वेळार आमकांच जेजूक समर्पण दिवया. थोडोसो वेळ जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न करया. मोग करचो देव आज तुमचो हर एकल्यांचोय मोग करता. ताणें तुका हांगासर आपयला विशेष आशिर्वाद दिवंक. ताज्या मोगाचें साधन हातेर जावंक तुमकां आनी म्हाका ताणें आपण दिलां. तर म्हजीं उतरां आनी तुमचीं उतरां एक मोगान बरयल्लीं उतरां जावन दी. देव रागार जावंक सवकास आमी ताचे बरी जावंक प्रयत्न करया. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा, सर्गींचो बाप दयाळ, तुमी दयाळ जाया. बाप बरो, तुमी बरी जाया. आनी कोणाय बरी जायनाका, तुमी बापा बरी जाया, दयाळ आनी मोगाळ जाया. तुमी बरी जाया, बरी जाया. ह्या संवसारान सगळो दीस आमी आयकल्या जाल्यार मोगाचें न्हू बॅड न्यूजूच आमकां मेळचें. जाल्यार हांव आनी तुमी क्रिस्तांवां बरी खबर दिया, गुड न्यूज दिया, मोग दिया एकामेकांतें. राग, हांकार, द्वेश, उणेपण हर एक देवाक आमी समर्पण दिवया. आज सोम्याच्या हातांत पांयां तळा समर्पण दिवया आनी सांगया, सोम्या हर एक तुका समर्पण दिता. म्हाका नवें जिवीत देणें जावन फावो कर म्हूण हे आराधना वेळार भक्तीपणी मी मागया. येया. सकल सृष्टिसिद्ध देवा ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಗಿ
ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಿಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. आराधने ಮಾಡುವಾಗ आराधन करनासतना सोम्या आमची हर एक पिडा तूं गुण करतय, भलायकी तूं आमकां दिताय, आमच्या लागीं तूं हर एक दीस रात म्हणले बरी उलयतय सोम्या. आमच्या काळजान तूं उलयतय, आमकां जाय आसले ससाई मोग तूं फावो करतय. जेजू तूं आमचो मोग करतय. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ काळजांतल्यान तुजो हांव मोग करता जेजू. ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿ म्हजी हर एक कंत तूं बेजाराय तूं पयस करताय जेजू. ಹೃದಯದಿಂದ म्हज्या काळजांतल्यान मोग करून तुजो आराधन करचे वेळार ಚಿಂತೆ ಭಾರ हर एक म्हजे कंत तूं पयस करताय सोम्या. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ हर एक म्हज्या उणेपण कोटेपणांतल्यान पयस करताय. ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. तुजो हांव मोग करता जेजू. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. नित्य सहायकने ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 महिमा स्तुति हालेलुया 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 आराधना मगला तुका समिया आराधना महिमा तुका समिया वाकाणी तुका समिया हालेलुया 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 हो वेळ जावन समगाच्या भावानी भयणी आमचो वैयक्तीक जावन मोग करच्या म्हज्या सोम्याच्या पांया तळा बसून थोडोसो वेळ ताणें आमच्या लागीं उलोवचीं उतरां आयकूनसो हो वेळ जावन आसा ताणें आमकां तीं उलोवचीं समाधानाचीं उतरां बुजवणेचीं उतरां आयकूनसो इल्लो वेळ जावन आसा तुमकां बसून मागणें करी जे मनशां बगल्यार बसा उबे रावा जे मनशां बगल्यार उबे रावा दोळे दांकून
काळीज उगण जेजूक पळयचे मनशे बगल्यार पळया तुकास जेजूक संपूर्ण रितीन समर्पण दी. ताणें तुजे लागीं उलोवची उतरां आयकूंक एक प्रयत्न करया. ती उलोवची उतरां आमच्या कानाक आयकूंची नात मोगाचें न्हू. जेजू आमच्या काळजांत उलयता, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो उलोवंक आशेता. तो उलयता ती मोगाचीं उतरां, बुजवणेचीं उतरां, समाधानाचीं उतरां. जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 3 अध्यायी 3 वळ आमकां सांगता, सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. देवाचो मोग पर्मनंट लव. आमच्या मनशाच्या मोगा बरी न्ही. मनीस सोबाय आसतना प्राय आसतना मोग करता मोगाचें न्हू. तुमच्या जिवितांत हर एकी बरें आसल्या वेळार ऑल इज वेल म्हणल्या वेळार मनीस तुजो मोग करता. प्राय जाल्ल्या वेळार, सकास आमकां भलायकी बिगडल्या वेळार, हांतरणार पडल्या वेळार मनशाचो मोग उणें जाता. जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 31:3 सासणीक मोगान हांवें तुमचो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता, आतांय दाखयता. मोगाचें न्हू, ही घडी ही वेळ जावन आसा त्या सासणीक मोगाचो अनुभव चडसो वेळ. तुजें अचिवमेंट कितें आसूंक पुरो, तूं कितलें शिकलें म्हणलें गरजेचें न्ही. देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार तुवें कितलें पुरा ओरडलें कामां केलें म्हणलें गरजेचें न्ही. तूं देवाचो मोग अनुभव केलें गी. हॅव यू एक्सपिरियन्स जीजस? जेजूचो मोगाचो अनुभव तुका जाला गी. तो तुजो मोग करता म्हण तुका कळी जाला गी. इतलें आमकां कळ्ळें म्हळ्यार मोगाचें न्हू. आमी खंय निराश जावचें ना. उणेंपण आयिल्ल्या वेळार थरथरची ना, भियेवची ना. कित्याक म्हळ्यार देवूच आमचो मोग करता. आनी त्याच जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 31:9 आमकां सांगता, दुखांक गळून तीं भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून फाटीं आपोवन हाडटलो. पळया देव आमचो कितलो मोग करता. तुमी दुखांक गळून हांगासर आयिल्ल्या वेळार, तुमी दुखांक गळून घरांतून भायर आयिल्ल्या वेळार तुमच्या घरांत तुमचो देव परतून फाटीं हाडटा. कशें? संतोशान भरले व्यक्ती जावन फाटीं हाडटा. दुखांक गळून तीं भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां फाटीं हाडटलो. तीं आदलोन पडनात जाल्यार सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळ्याशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायल हांव एक बापय आनी एफ्रायम म्हजो मालगडो पूत. इस्रायलाक देवूच बापय. म्हाका आज आमचो बापय आमचो देव आमच्या लागीं उलोवचीं उतरां हीं जावन आसात. आमच्या बापा म्हण आमी मागणें केल्ल्या वेळार तोच देव आतां आमच्या लागीं उलयता. आनी तो देव आमकां सांगता, भियेनाका, भियेनाका. कशें मागणें करी जें मनशें तुमकां भोगता मोगाचें न्हू. मुखार ये जें मनशें भोगता गे मुखार या. थंयच दिंबी घाली जें मनशें भोगता गे थंयच दिंबी घाला. उबें रावा जें मनशें भोगता गे उबें रावा. दोनी हात वयर उबार मागणें करी जें मनशें भोगता गे मागा. कोणाय की पळयनाकात, जेजूक मात्र पळया. सरवण आसची जेजू तें मात्र आनी कोणा तें सरवण ना. समाधानाची केवळ जेजू तें मात्र मोगाचें न्हू. खंयच्या मनशांतोनी आमकां समाधान मेळना. मनीस आमचे प्राय आनी सोबाय पळयता. मनशाक तुजें टॅलंट इम्पॉर्टंट, देवाक तुजें टॅलंट न्ही, तुजें काळीज इम्पॉर्टंट. तूं कसोय आसूंक पुरो, कितेंय जावंक पुरो जिवितांत. तुका हर एकल्यानी संडिल्ल्या वेळार, कोणूच नातल्या वेळारी जेजू तुजो आनीक मोग करता. जीसस लव्स यू सो मच. एका मोगाळ बापाय बरी देव तुजो मोग करता. कशें मागणें करी जें मनशें भोगता तशें मागणें कर. तुजें कश्ट, दूख, उणेंपण
हर एक जेजू समर्पण दी. हांगातून पाटी वेता आसतना तुजें काळीज आनी मन इल्लें हळू जायचें. तें जावन आसा देवाच्या हजारपणान मागले वेळार आमकां मेळची सकत. त्याच जेजू कडेन हर एकी उलोवंक प्रयत्न कर. कोणायकी पळोवन मागणें करनाकात. कांयच बरेंपण जायना. जेजूकूच तूं पळया. कशें मागणें करी जें मनशें बगता तशें मागा. हात उबारी जे मनशां बगल्यार हात उबारा. मौनपणी रावन मागणें करी जे मनशां बगता गे मौनपणी मागा. उलया जेजू लागीं. जेजू म्हणटा आमकां भियेनाका म्हज्या बाळा. आसय तूं म्हज्या पांयां ताळा. भियेनाका ह्या घडये. ह्या आराधना वेळार तूं म्हजे लागीं आयलाय आनी हांवें तुका आपयला. हांवें मोग कर जावन आसा सासणीक मोग. त्या देखून भियेनाका म्हज्या बाळा. आसय तूं म्हज्या पांयां ताळा. दुकान तुजी म्हाका समर्पण दी. तुजी हर एक दूख बेजाराय खंत म्हाका समर्पण दी. हांव आसा भियेनाका म्हणटा जेजू. तर तुज्या काळजान दूख आसा गे, उणेंपण आसा गे, बेजाराय आसा गे, जेजूक मात्र पळय. जेजूक मात पळय. पेज नंबर 98 आसलें हें गीत आमी गायता आसतना तुमी बूक उक्तो करी जे म्हूण सांगून ना. तुमी मागणें करा मोगाचें. जेजूकूच पळया. जेजूकूच पळोवन तुजें काळीज मन जेजू समर्पण दी. तुमी कोणेंय कंतार म्हणचें नाका. जेजूकूच पळया. ल्हानशें एक मागणें करा काळजांतून. ताजे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न करा. कशें उलय जें मनशें बगता अशेंत म्हूण ना मोगाचें न्हू. भुरग्यांनी बापाय लागीं आवय लागीं उलयता आसतना कोणीय बरोवन व्हरून उलयनात. आपलें काळीज उक्तें घालून कितें जाय आसलें बरें सांगतात. कितें बगता तें आसलें बरें सांगतात. तुमी तशें ताजे मुखार कशें मागणें करी जें मनशें बगता. डॅडी मुखार गेल्ल्या वेळार उबें रावन मागणें करी गे. बसून उलयचे गे ना. कशेंय उलयात. कशेंय उलयात. सकाळ समर्पण दियात. त्या तरणाटो जीवघात करून गेल्लो, सुयसायड करून गेल्लो, कोणूच ना म्हूण चिंतलो तरणाटो जिवितांत. म्हजें जिणी जाली अखेर जाली. संवसारांत म्हजो कोणीय मोग करना म्हूण चिंतलो व्यक्ती इजाया प्रवदीच्या पुस्तकांत 43:4 आयकल्लीं उतरां आयकल्ल्या उपरांत कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन जालें आनी जिणी बदलली. आज तो एक नवी रचना आनी तस्सो देव मोगाचें तुज्या मुखार हजर आसा. तो म्हणटा भियेनाका म्हज्या बाळा. भियेनाका. तूं आतां आसय म्हज्या पांयां ताळा म्हज्या पुता. भियेनाका. निराश जायनाका. हांव आसा. भियेनाका. तुजो हात धरून हांव चलयता. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. मनशा दृश्टीन तूं कितेंय जावंक पुरो जाल्यार म्हजे दृश्टीन तूं मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन माय सायट. भियेनाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा. आसय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा. भियेनाका बाळा. हांव आसा. तुजो बापूय सर्गीतून तुजो ताळो आयकता. तुजे मागणी आयकता. निराश जायनाका. बेजार पावनाका. तुजें काळीज उगण ताजे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न कर. म्हज्या पांयां तळा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांग. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांग. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांग. भियेनाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा.
जिवितांत पेन तुका दिसतना मोतींत खंत आसलेल्या वेळार एक सुरपणे बघता आसतना कोणूच ना म्हण बगल्ल्या वेळार सर्वांनी सांडून गेल्ल्या वेळार उदास जाल्ल्या वेळार केदींच सांडचो ना तुका पुता भिये नाका संवसार सांडला रे हांव सांडचो ना भिये नाका बेन तुका दिसतना भिये नाका खंत आयिल्ल्या वेळार भिये नाका एक सूर आसल्या वेळार भिये नाका कोणूच ना म्हण मोतीक आयिल्ल्या वेळार भिये नाका सर्वांनी सांडल्या वेळार मोगाच्या व्यक्तींनी मोग करचो रावयल्ल्या वेळार तुज्या मोगाचे व्यक्ती जिवितांत पयस गेल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हण बगता की तुमकां भिये नाका पुता हांव आसा म्हणटा जेजू हांवूच तुजो हात धरता म्हजो हात खंयच्याय कारणाक सोडनाका हांवें तुजो मोग केल्लो शाश्वत मोग पर्मनंट मोग जावन आसा देवान केल्लो बेन तुका दिसतना खंत तुका बगतना एक सुरा आसतना कोणूच नासल्या वेळार भिये नाका म्हज्या पुता जेजू आसा तुका दिसतना तुका बगतना तुका दिसतना खंत तुका बगतना तुका बगतना तुवें एक सुरो आसल्या वेळार एक सुरो आसन कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांडचो ना म्हज्या पुता तुका सांडचो हांव केदींच सांडचो ना केदीस सांडचो ना केदीस सांडचो ना भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा तुज्या कुडींत पिडा आसा गे टेन्शन आसात गे मोतींत डिप्रेशनांतून गेले गे भुरग्यांच्या टेन्शनांत खंतींत तुजी BP शुगर चडला गे नातल्ली पिडा कुडींत आयला गे आतां परत्यान वैजान तुजी पिडा गूण जायना म्हण सांगला गे भिये नाका जेजू कडेन माग ताजे लागीं उलय थोडीशी वेळ ताजे लागीं उलोवंक प्रयत्न कर मोगाचें न्हू जेजू कडेन उलया तो तुमच्या पासून राखून आसा आज म्हज्या तुज्या जिवितांत हें अखेरीचें आराधन जावंक पुरो फाल्यां आमी आसता घेवन हांगे कळीत ना आज जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न करया आमी घरा वेता आसतना आमकां कोण दोसतात आमकां बेजाराचे बरें उलयतात तोपचीं उतरां आमकां उलयतात आमकां अन्याय केला हर एकलें की बक्षिया जेजू तुज्या मोगा पासून हांव हर एकलें की बक्षिता म्हज्या काळजांतोन बक्षिता हांवें कोणाचें म्हण नांव पाड केलां जाल्यार वायट उलयलां जाल्यार खबरो केला जाल्यार हर एकलें की बक्षिता जेजू तुजो मोगन बग करीत जाल्यार म्हजी पिडा गूण करीत जाल्यार हांवें बक्षिचें म्हणलें कळीत आसा म्हाका जेजू म्हज्या पिडेंत म्हज्या डिप्रेशनांत म्हज्या इमोशनल सायकॉलॉजिकल पिडे वेळार हांव डिप्रेशनाक गेल्ल्या वेळार म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायनातल्या वेळार मोतींत घुस्पोड सडिल्ल्या वेळार निराश जाल्ल्या वेळार मागणें करता आसतना तूं म्हाका दिसनातल्या वेळार मागण्यांत टेस्ट नातल्या वेळार आळसाय आयिल्ल्या वेळार जिवितांत जेजू म्हजी चुकीत केदाळे वयर वयर म्हाका मोतीक आयिल्ल्या वेळार हांव फातकी म्हूण केदाळे मोतीक आयिल्ल्या वेळार कुमसार जाल्ल्या मागीर परत परत तिनस पातकां मोतीक आयिल्ल्या वेळार ही सर्व तुका हांव ह्या वेळार समर्पण दिता तूं समजून घेवन सो देव जावन आसाय आमकां हर एकलें समजून घेताय आमच्या हर एकलेंचें उणेंपण तूं समजून घेताय सोम्या आमच्या लागीं तूं उलयताय आमच्या काळजांत उलय जेजू आमच्या मोतींत उलय केदीन सांडचो ना म्हण तुवें सांगलें न्ही गे सोम्या केदीन सांडचो ना म्हण तुवें सांगलें तुजेरच हांव पातयेणी दवरता पिडा तुका येताना म्हज्या पुता
कस तुका दोस्ताना म्हज्या पुता निराश जायनाका बरवसो सणिनाका पातयेणी सुकून सलवण येता आसतना निराश जायनाका म्हजो हात धरून मुखार चल म्हणटा जेजू आमचे हात वयर उबार ज्या मनशा बगला वयर उबार जेजू ओ म्हजो हात धर जेजू हांव बुडून आसा हांव पातकान बुडला हांव पिडेन बुडून आसा कूड सगळी पातकांत आसा म्हजे सगळे मोत चिंता पुरो पातकान बुडून गेला नितळ कर जेजू म्हाका भलायकी दी जेजू म्हाका भलायकी दी पिडा येता आसतना जेजू कस आयिल्ले वेळा जेजू निराश जाल्ले वेळा जेजू बरोवसो सांगता आसतना जेजू म्हज्या सांगात राव जेजू म्हजे हात धर म्हाका चलय जेजू म्हजे दोळ्याची दुकां तुंच पूस जेजू म्हजे उणेपण तुंच काण घाल म्हाका धैर्यान भर जेजू म्हजे लागीं उलय पिडा तुका येताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना कष्ट तुका दोस्ताना बाबा पिडा आयिल्ले वेळा कष्ट आयिल्ले वेळार पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो सांगताना निराश सावन बरवसो संताना पातयेणी सुकून गेल्या वेळार पातयेणी सलवणे जिवितांत आयिल्ल्या वेळार भियेनाका हांव आसा म्हणटा जेजू सन सोना हांव केदीस सन सोना जेजू सणसोना भियेनाकात केदीस सन सोना केदीस सन सोना भियेनाका हांव भियेना जेजू म्हजे सांगात आसा हांव भियोंसना जेजू म्हजो हात धरून चलयता पायांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भियेनाका जेजू तुका ताच्या सरशें आपयता भारतीय मायेसाक पळोवन जेजू थंय लोकांक सांगता ताका म्हजे सरशीं आपण हाडा आनी कोणें तोंड दांक म्हूण भारतीय मायेसाक तोंड दांकयल्लें तेच व्यक्ती ताजे लागीं वचून अशें म्हणटात भियेनाका जेजू तुका आपयता भियेनाका जेजू तुका आपयता ह्या वेळार त्या व्यक्तीक कळीत जालें एक फावटी जेजून आपयलें म्हळ्यार म्हाका सुटका मेळ्ळी एक फावटी जेजून म्हजो ताळो आयकलो म्हाका आपयलें म्हूण सांगल्यार म्हजी वळख ताका मेळ्ळी म्हळ्यार म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी म्हाका बरवसो मेळ्ळो आनी मुखार हांव कुड्डो न्ही आनी मुखार म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जेजू दिवंक शकता आनी मुखार हांव भिकारी न्हय आनी मुखार हांव भिकारी न्हय कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हाका आपयला हर एक सोडटा थंयच आनी जेजू पळोवंक धांवता म्हाका चिनो ती घडी जावन आसली आशिर्वाद आपणावची घडी आनी तो वेळ जावन आसलो जेजू जशें धांवून नसो वेळ आनी ते कुमक करतात उठून ताजे लागीं आपोवन दवरूंक जाल्यार वो सकाळच्या पयलें धांवूंक आश येता आनी जेजू मुखार रावून सांगता जेजू विचारता तुका कितें जाय कित्याक म्हाका तो बोव मारताय कित्याक म्हजें तें व्हडल्यान बोवमार मागणें केलें जेजू म्हजे दोळ्याक दिश्ट जाय जेजू म्हाका दुसरें खंयचेंय नाका दोळ्याक दिश्ट मेळ्ळा पुरो म्हज्या भावानी भयणी भियेनाका जेजून तुमकां हर एकलें कियाज आपयला निराशेंत जियोंक आपोवना बेजारायेन तुमची जिणी कंटिन्यू करूंक देवान आपोवना म्हाका चेनो पिडेन तुमची जिणी कंटिन्यू करूंक देवान आपोवना जेजून तुमकां आपयला कित्याक म्हळ्यार सुटका सडवण दिवंकच जेजून आपयला भियेनाकात निराश जायनाका हर एक जेजू समर्पण दिवया हर एक जेजू समर्पण दिवया जेजू लागीं इल्लोसो वेळ उलोवंक प्रयत्न करा तोंड उगडीचें म्हणना काळीज उगडा म्हाका चेनो मौन उगडा तुमचें आनी जेजूक हर एक समर्पण दिया उलोवंक प्रयत्न करा जेजू काळजातोन सांगया जेजस आय लव यू जेजस जेजू हांव तुजो मोग करता एका आवय बरी तूं म्हजो मोग करते एका बापाय बरी तूं म्हजो मोग करते हांव कितलेगे फावटी तुज्या मोगातोन पयस गेला हांव तुजो मोगाचो अनुभव हांवें जोडूंकूच ना जेजू कितलेगे फावटी हांवें मागणें करनासतना वेळ खर्चिला तुज्या मोगान जियोंक कितलो अवकाश म्हाका आसलो
हांवें तुजेतून पयस गेलो वेळ कितलो गे मोगाचें न्हू मोबायलांत टॅबांत इंटरनेटांत खर्चिल्लो वेळ कितलो मोगाचें जेजू आमी जेजू आज तुज्या मुखार हांव हर एक समर्पण दिता तुजो मोग करूंक हांव आशेतां आय लव यू जीसस जेजू तुजो मोग करता एका बापाय बरी एका आवय बरी एका बाबा बरी तुजो मोग करता तुका सांडचो ना भिये नाकात निराश जाय नाकात तुनी हात आमचे वयर बऱ्या सगळी आमची पिडा आज तुमी हांगासर कलमडी मायेच्या ह्या पून तळाक येवन मागणें करनासतना कितें म्हणी तें सामा हाडल्याच जाला मोगाच्या भावांनी भयणी हर एकी मती खाडा आज जेजू मुखार हर एक समर्पण दिवया जें कितें तुमी मागणें करून हांगासर आयल्यात हर एक तुमची मागणी जेजू आयकूनचो वेळ हो जावन आसा समर्पण दिया आराधन म्हळ्यार आमी आसले बरीत जेजूक समर्पण दिवचें आनी सांग जेजू म्हाका हांगासर गरज आसा भलायकेची म्हाका जाय आसा तुजी समाधान शांती म्हाका जाय हर एक मागणी आयकूंची सकत म्हाका मेळचे बरी जावं दी हेरांक हांवें आयकजे तशेंच म्हजी मागणी तुवें आयकल्ले बरी हेरांक हांवें कुमकेक पावजे कुमक करीजे तुजो मोग हांवें अनुभव केल्ले बरी हेरांक हांवें मोग दिवंक आसा जेजू म्हजी मागणी आयक तुका हांवें साक्ष जावन जियेजे म्हाका एक आशिर्वाद जावन आशिर्वाद दी आशिर्वाद जावंक आशिर्वाद दी जेजू आशिर्वाद जावन जियोंक म्हाका कृपा दी जेजू दोनी हात आमचे वयर उबारया मोगाच्यान दोळे दांका सवकास दोळे दांक्या दोनी हात वयर उबार सगळें सांगाता मेळ हर एक आमचे ते सामा हर एक आमचो गरजो हर एक आमचें उणेंपण समर्पण दिवया तुमच्या कुटाम समर्पण दिया भुरग्यांचें शिकप समर्पण दिया ह्या दिसांनी मस्त जाणां भुरगे एग्जाम बरोवन आसात थोडी एग्जामाक प्रिपेर करना आसात हर एका भुरग्यांचेर पवित्र तुवें सखत देवन आमची बरी म्हाका तुमच्या कुटुंबांत समस्या आसात गी तुमच्या कुटुंबांत उणेंपण आसा गी तुमच्या कुटुंबाच्या कोणाय सणांक भलायकी बरी ना गी हर एकी समर्पण दिया मागया सांगाता मेळ हालेलुया 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 जेजू हांगासर मागणें करनासल्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर पवित्र आत्मो देवे जेजू कृपातून जेजू आशिर्वादान बरपणां मागता खंयचेंय उणेंपण जायनातलें बरी हर एकलें तुज्या मोगान तूं भर हालेलुया 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 जेजू तुज्या भुरग्यांक तें उलय मोगाची उतरां उलय बुजवण्याची उतरां उलय समाधानाची उतरां उलय हालेलुया 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 जेजू आमकां एकलें की ह्या वेळा आशिर्वाद दिवंक आशेता भक्तीपणी दिमी घालूंक कोणाक प्रसाद आसा दिमी घाला नाजाल्यार उबे रावा जेजूचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया येद्या वडा सक्रामेंता Yetia ora sacrament Sesta nama koruya Purvilatya rupa bodha No fioriti atharya Salvon is good Baba Dachi Botia Sasena Tesis Puta Ulasani Stuti Potvi merima sesna ekastarya sita Tuka dogai cha spirita samasami navarta प्रार्थुया ये देवावेचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सरवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय रस करताय ससनाच्या ससना Amen
संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरियेच्या फेस्ता दिसा पापा पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सोडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित कृत्यां केल्या देवाक आमी हरसिया संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरियेच्या फेस्ता दिसा पापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सोडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित कृत्यां केल्या देवाक आमी हरसिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी बरी एक हिजबी हाडली फेस्त आमी आचरण करना आसा विशेश जावन आज आमकां हर एकलें की बरी खबर देवान दिल्ली दीस जावन आसा आनी आज आमी ह्या रितीरे वेळार नियळ्ळी उतरां जावन आसात देव आमचो मोग करता देव आमचो बापूय आमकां हर एकलें की सुटका दिता आमकां हर एकल्यांचो तो आपलो मोग दाखयता विभिन्न रितीन देवान आपलो मोग दाखयलो सबारपटी मनशान तो मोग वळखूंक फाटीं सरले वेळार ताणें लास्टाक विंसून काडले एक वाट म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलें आनी तो जेजू क्रिस्त आमचे मदें जियेलो संत अगस्तीन अशें म्हणटा आदाम आनी येवेन पातकान पडुल्लेंत बरें जालें तांणी पडुल्ले वरवीं आमकां हर एकलें की वयर उबारूंक पातकांतोन भायर काडूंक सर्गींतोन देवाचो पूत देवून आयलो आनी आज मोरयमायेन येस म्हूण सांगिल्ल्यान आमी हर एकल्यांनी सरवणदाराक पळोवचें बरी जालें ताका आमी आराधना वेळार उंड्या रुपार आराधन करचें बरी जालें त्या देखून आज आमी आमकांच समर्पण दिवया आमी हेरांक बरी खबर दिवचो दीस हो जावन आसा आमी नियाळ्ळें संवसार वायट खबरेंत पाड खबरेंत भरला बॅड न्यूसान भरला आमी कितें जायचें आज मीस जावन घरा वेता आसतना रेतीर जावन घरा वेता आसतना नोवेन जावन घरा वेता आसतना आमी हर एकल्यांनी एक एक बरी खबर म्हणी हेरांक दिवंक आसा तें जावन आसा आज आमी नियाळचीं उतरां तशेंच मोगाचें न्हू आमकांच आमी समर्पण दिवया आमचे सर ते सभा अर्पण दिवया कितलेक पावटी आमी बरी खबर दिवंक आमी फाटीं सरल्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आमी सुकून पडल्या केवल आमी संवसारी जावन जियेल्यार आज मोरयेन आपलें काळीज आनी मोन त्या देवाच्या कुशेक समर्पण दिलें तशेंच आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी जावन दी म्हूण आमी मागया आमची पातकां वळखून घेवन संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदां संकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर महिमा देवा महिमा देवा
महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीचारा सत्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास होता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या पोचताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सस्नीक पुताक मनीस जावंक पाठोवन आनी नजरेच्या एक सद्या ओंकार एक सर्वंडराची आवय करून तुजी महिमा तुवें फांकयलय आमचे पसत मनीस जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माया मोगाची गोडसाण दिसान दीस अदीक साकोंक तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान येवजिल्ले सर्वणांची बरी खबर आमच्या काळजांनी मनशांक दिवंक आमकां उर्बेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान आज आगडे उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग ती पातळांतल्या गुंडायांतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण आज जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याचे न्हू चीत दिवन आयका तुमी मनशाक सतयली ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितालो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एक पुताक जल्म दिताली आनी ताका इमान्युएल म्हूण नांव दवरतली सांगाता मेळून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जाताली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवे आसा देवाचे उतार्ये देवाचे वडकार आपले तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा आपले तुझी खुशी करू हांव येता सर्वे
यज्ञ आनी मेटोण्यो तुका नाका जाली होम आनी दोश परिहार बलिदाना तुवें मागूंक नाय पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले तेन्ना आबळे हांव येता मोळे हांवें आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा शास्त्र ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा देवा म्हज्या तुजी खुशी करूं म्हाका संतोष तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रमून आसा आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या म्हजें तोंड आनीक हांव दांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा आपले तुजी खुशी करूं हांव येता वांग बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो बैलांच्या आनी बकड्याच्या रक्ताक भावा भयणीनो बैलांच्या आनी बकड्याच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना ह्या पासोतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हणलें बलिदान आनी अर्पण तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हज्या विशयांत व्हरून आसलें बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला पयलें तो अशें म्हणटा बलिदान आनी अर्पण होम बलयो वा दोश परिहाराचें बलिदान तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला तशें म्हणल्यार तो पयलेची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडयेच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तो शब्द मनीसलो आणि आमचे मदेंची येलो आणि ताची महिमा आम्ही देखले Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे असो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या सव्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दूताक गलेलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकारी सस्तीन पाठयलो
हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अवंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हणून आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयला. पळय, तूं गर्भेस सावन एक पुताक प्रसव जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी पारामोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अवंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी पारामोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेख तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसाध्य जाल्लें कसलेंच ना. तेदमा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिच्या सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक सो पवित्रत्म्यावरी गर्भी संभवलो अंकुर मरियेतून जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निके केलो तो मेल्यांतलो देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिबे आनी मेल्लांचे मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवन पोण सस्नाचें जिवीत. आमेन. ऊंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर मांसारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. पोरये पोरीं जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळू कृपेन आमकां भर. तेल्या सेवेंची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. आनी वाय बापा तूं स्वीकार कर मांसारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरीं जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ते घडी आपल्यास आरंभाची बागे घडी म्हूण तुज्या पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दाबाजेक गोड संभ्रमून संतोषान तुका हो दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता. तो तूं मैपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळा तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांक मनशांक दिसान दीस अदीक अर्था भरीत आनी फळां भरीत कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया वोय अशें आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नोच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी हो दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सडवणदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गांतून देंवलो आनी तुज्या अगणीत मोगाचे येवजणेचो मरयेक ताणें संदेश हाडलो अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच लानविकाय लीनपणी वळखून निश्कळांक अवकारीन तुजे साकरणीन आपलो जबाब दिलो तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुशवेंत पवित्र आत्मेचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो अशें तुजे परजेक केल्ली बसवणी पाळ्ळी तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांची अत्रेग बगयले पुरतेपणी देखून ताचे सुदेशी तामान आसतना वयर सर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी कीर्त गायता उल्हासता सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन फावो आतां तुजे मुखार दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेण कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचूंक मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही ओत्रेता
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती ती सोपती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धमदुतांनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तुका अतिरिक्ता तुझ्या येण्यान दादो जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जी सांगात सो हांव आशेता. सोमिया तुका हांव अतिरिक्ता
तुझ्या येण्यान दादो साता सोमिया मुजाजी सांगा मुजाजी सांगात सोहा अशेता विश्वासी तू मोगा सोम्या बाकाय विश्वासी रातन्या विश्वासी तू मोगाल सोम्या बाकाय विश्वासी रातन्या सुखान दुखान पीडेन भलायकी एक मात आदार तू ये सोमिया सोमिया तुका अतिरिक्ता तुझ्या येण्यान दादो साता सोमिया मुजा तुई कळसांग मुजाजी सांगा तू सोहा अशेता सांगा तू सो दैवी काणबो मोगा एकपो सर्गी आनंद सांगा तू सो दैवी काणबो मोगा एकपो सर्गी आनंद पोसण्यान तुझ्या दादोशी साता महिमे बरी तू ये क्रिस्ता सोमिया तुका अतिरिक्ता तुझ्या येण्यान दादो साता सोमिया मुजा तुई कळसांग मुजाजी सांगा तू सोहा अशेता प्रार्थुया भोवमोगळ बापा हांव करीन आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखून तुवें आमकां फावो केलय हो बवर्त सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कुरपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या सक्तीन सस्नीक सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाऊ भयणीनो देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां पयल्यान पयलें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हर एका सोनवारा दीस हांगा रेतीर आसा सकाळीं 9 वरां तावन 2 12 पावणे 1 वर म्हणसर इल्लेशें सुरवेर स्तुती आनी होगळाप उपरांत आठवणी ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें ताच्या उपरांत आराधन आनी उपरांत मिसाचें बलिदान हें 9 तावन 12 पावणे 1 वर म्हणसर ताच्या उपरांत णवें उपरांत तेलावणे उपरांत जेवणाची वेवस्थाय आसा तुमी येवंक हांव उलो दितां इल्लोसो वेळ वो आमी करचीया देवाचें उतार आमी आयकोवया आनी आमकां मुस्तू समाधान मेळटा आमच्या जिविताचे समस्ये फूड करूंक आमकां भितरल्यान एक सकत मेळटा तुमकां देव बरें करूं मोगाच्यानो तुमी हांगासर आयल्यात वो इल्लोसो वेळ जेजू संगे तुमी करशिला जेजू कोणा सोयरीणकारी जायना 100 वांट्यांनी फाटीं दिता तुमकां वो वेळ ताच्या सांगाता करशिल्ल्या खातीर तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सणांक शांती दिवन दी समाधान दिवन दी बरी भलायकी दिवन दी वेलांकणी माय तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी हिंत जावन आसा आमचें मागणें व्हड संख्यान तुमी आयल्यात तुमकां देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर पियूश डिसोजा शिवमोग्गा तावन ते आयल्यात सकाळीं
आतां पाटी वचोंक आसा आनीक रितीर तांकां आसा खंय सांजेर 4:30 वरां जावन तांच्या कॅथेड्रलांत जाल्यार हांगासर आयल्यात देवाचें उतर आमकां ताणें मोडून सांगलां तितलें महात्मी आराधन ताणें चलोवन व्हेलां मिसाचें बलिदान भेटयलां आमच्या खातीर मागलां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सांगात आसात आमचे ब्रदर जॉन फेरार्तावन येतात हर एका सोनवरा दीस वजंत्रां वाजोवन मागूंक हांकां हुकुम करतात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा येवच्या सोनवरा रेतीर सोलोन व्हरूंक मनादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा दिएसीस व्हडा संख्यान तुमकां येवंक हांव उलो दितां ह्या रेतीरेक 6 जाणांनी कुमोग केल्या तांची नांवां वाचून सांगता तुमी दयेकन येवचें आनी मनादीक बाप पियूस आसा हांगासर ताचे तावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची नवीन आनी नॅन्सी डिसोजा सांताकट्टे आनी आज जेवणाची तरकारी आनी आज स्पॉन्सर केला मुखार येवन दयेकन वात काडून घेवची तशेंच स्टीफन डिसोजा उडपी 1000 रुपये निखिलेश डिसोजा होन्नावर 3000 रुपये रोहन मिरांदा उडपी 2000 रुपये नॅन्सी मचादो उद्यावार 1000 रुपये आनी रिचर्ड रेन्नी लोबो ब्रह्मावार 1000 रुपये दयेकन मुखार या आनी तुमची मनाची वात स्विकार करा हांवें देव बरें करूं म्हणूंक जाय आमची कुकींग डिपार्टमेंट हांगासर आसा हर एका सोनवरा दीस रांदून रुचीक जेवण रांदून आमकां वाडटा तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां 9 जाल्या उपरांत ते लावणी जाल्या उपरांत तुमी दयेकन लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर चे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर ए भोव नितळी आवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भी समोवचे आदी तुका भोगल्या दीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव सोडत रिकता जेजुक्रिस्ताचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेक तूं म्हाका पाटय तुझ्या दिवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमकां मेळटले म्हळ्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुझ्या बळवंशाच्या आदारार बांदून भोव खातीरपणी आमी तुज्या लागीं परतता ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे बसोन विनंती कर देवाची भगवंत खुशी होय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे न्हय तर म्हाका दिगज जशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागता नोवेनाचे इरादे ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक पर्मनंट विजा मेळोवंक दुस्मानगाय पयस वचोंक पाट दूख गूण जावंक पेंटाचें दूख गांठीचें दूख गूण जावंक शिरांची अस्कतगाय गूण जावंक रीण फारीक जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक वर्टिको गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोवंक दुबाव पयस वचोंक किडनी डायलिसीस सारकें जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक रातीची बरी न्हीद पडोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक राग पयस वचोंक किडनी स्टोन गूण जावंक गर्भाकोशाची पिडा गूण जावंक वायरल इन्फेक्शन गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक वायट सवयो पयस वचोंक कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांचें किमोथेरपी सारकें जावन संपूर्ण नॉर्मल रिपोर्ट येवंक पुताक दुबय काम मेळोवंक पांयांत जाल्लो गाय गूण जावंक
पोडकांनी गूण जावंको. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आयजची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव कुशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजांत पेटयल्या सैमावत्या मोगा आनी आनंदच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाच्या माई आम्हा ओभ्यागात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाच्या माई आम्हा ओभ्यागात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान बरये कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाच्या माई आम्हा ओभ्यागात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची कळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तेन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण हांव अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि भोव तुजे तर्शी पावथी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमची सवे आसो. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नतलेल्या दयाळे लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू. Tuja
नेटो उजव्या बसल्या राणी आमच्या स्मरणातले बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. आमेन.